मोगला आराधन तुका जीसु मोगला आराधन तुका जीसु दयाला आराधन तुका कुर्ते सागोरा आराधन तुका ईश्वर गुणधरा आराधन तुका जीसु मोगला जीसु मोगला आराधन तुका जीसु दयाला आराधन तुका कुर्ते सागोरा आराधन तुका ईश्वर गुणधरा आराधन तुका undiaru partu lipon asai Daivik tu somok wantun asa undiaru partu lipon asa Daivik tu somok wantun asa Turpin tu amka neton asa Ovi sangat tu sotiun asa Turpin tu amka neton asa Ovi sangat tu sotiun asa Jesu mogala आराधन तुका जीसु दयाला आराधन तुका कुर्ते सागोरा आराधन तुका ईश्वर गुणधरा आराधन तुका स्वादिक जीसु तू हमसो आसरो तुझे बिना कौन आमका दूसरो स्वादिक जीसु तू हमसो आसरो तुझे बिना कौन आमका दूसरो सुम्या जीसु तू गोरी बोरो तुम सामचा जिन्यसो ये गुस्तारो Somya Jesu tu gori boro Tum samcha jinyeso yekustaro Jesu आमच्या सोम्या mogala स्वामी काकुळदार देव आराधन या सक्रामेंतान आमच्या मुखार हजर असा Jesu आराधन करूया वंदन करूया स्तुती करूया
गोष्टी सांगे तुका सगळ्यात बोलचे सांगे सागो जाऊ महिमा आराधन वंदन तुका येसूर बुंगरा आराधन तुका जिसू मुगाळा जेसू मोगळा जिसू मुगाळा आराधन तुका जिसू दया जिसू दया आराधन तुका उर्पे सागो आराधन तुका सोड बोंदारा आराधन तुका देवाक स्तुती करूं आमची पातकां बगसून आराधन होगला स्तुती महिमा देवाचें नाव वरतें जावं देवाची बोम मारया आराधन तुका समय अवगला तुका समय महिमा तुका समय सूर्य तुका समय जय तुका समय हालेलुया 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 praise you Jesus we love you Jesus hallelujah 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 Aragam bata bata boi sotna mantuka sadi tuka chi tuka aragam tuka vandu down tuka sit down tuka hallelujah 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 praise you Jesus thank you Jesus we love you Jesus we adore you Jesus oh we love you Jesus hallelujah 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 अर्गान तुका सोम्या जेजू Argan tuka samya Jesu महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका samya Jesu आराधन तुका सोम्या जेजू Aradan tuka samya Jesu सितां तुका सोम्या जेजू Persidão tuka samya Jesu जय तुका सोम्या जेजू Jai tuka samya Jesu हालेलुया Hallelujah 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 इजाया प्रवादीच्या ग्रंथांत अध्याय 41 वळ 10 ते 13 पर्यंत भियेनाका हांव तुजें तें आसा घाबरनाका कित्याक तुजो हांव देव हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत दिता म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा इजाया प्रवादीच्या ग्रंथांत आमी वाचता तेंचो आज म्हाका आनी तुका देव सांगता भियेनाका आज जायत्या रितीन एक ना अनेक रितीचे एंग्जायटी फियर फोबिया आमचे लागीं आसा पण जेजू इतलेंच म्हणटा तुज्या सोबे हांव आसा आय एम देर विथ यू घबर नाका
कित्याक तुजो हांव देव. हांव तुका घटाय दिता. आय विल स्ट्रेंथन यू. हांव तुका मजत दिता. आय विल इंटरसीड फॉर यू. म्हज्या जैतेवन तुज्या हातांत हांव तुका सांबाळटा. अपूर्वायेचे उतार देवाचे. म्हजे जैतेवंत उजव्या हातान हांव तुका सांबाळटा. जायते पटी म्हाका जावं तुका जावं कोणाक जावं आमी घाबरता. आमी भियेता. आमी तरतरता. आमी चंचल जाता. खंयलें करचें म्हणून कळनासलेल्या ह्या वेळार देवाचे उतार आमकां धैर्य दिता. देवाचे उतार आमकां बळ दिता, सकत दिता. भियेनाका हांव आसा. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव. त्या देखून आमी हांगा आयल्या. सर्वेस्पर म्हजो देव म्हणून हांव आयला. म्हाका राखता म्हणून हांव आयला. म्हाका सांबाळटा म्हणून हांव आयला. म्हाका मागलो उपकार दिता म्हणून हांव आयला. म्हाका मागले ह्या वेळार तो धैर्य दिता म्हणून हांव आयला. त्या पातयेन आनी बरवशान देवाला गेला. देखून तो म्हणटा हांव सर्वेस्पर तुजो देव. हांव तुजो उजवो हात धरता म्हणटा. तुजो उजवो हात धरता. तुका सांगता भियेनाका. हांव तुजो आदार जातलो. इजाया प्रवादीच्या ग्रंथांत आमी परत वाचता. अध्याय 43 1 to 4. अध्याय 43 1 to 4 कितें सांगता. सोडवणेची बासावणी थंयसर आसा आमकां मेळटा. तर आतां जाकोबा तुका रचलेलो सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा. तुका आकारलो, तुजें रचन केल्लो, तुजें स्वरूप केल्लो सर्वेस्पर देव अशें सांगता भियेनाका. डोंट बी अफ्रेड. बी नॉट बी अफ्रेड. हांवें तुका सोडयला. हांवें तुका सुटका दिल्या. हांवें तुका बादशावी दिल्या. त्या वायटांतलें, त्या सैतानाच्या हातांतलें, त्या गुलामपणांतलें, त्या बियांतलें, त्या पिड्यांतलें हांवें तुका सोडयलां. हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां. हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां. तूं म्हजोच म्हणटा इजाया प्रवादी. परत म्हणटा तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार तो तुका बुडोवचो ना. उद्यांतल्यान तूं सरशी जाल्यार तूं लासून वचो नाय. तुजो पाय उद्यान लागन अशें हांव तुका राखतलो. उज्याच्यो जिबो तुजे बसपू करचे नात. खंयच्याच उज्याचें आगटें द फ्लेम तुका लागचें नात म्हणटा देवाचें उतार. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव. इस्रायलाचो पवित्र देव. तुजो सोडवणदार. इजिप्त हांवें तुज्या सोडवणेचें मोल कशें दिलां. तुज्या बदला इथिओपिया सेवा दिल्यात. देखून देवाचें उतार म्हणटा तूं म्हजें मोलादीक. यू आर प्रेसियस टू मी. तूं म्हजें मोलादीक. देखून तुका मान आनी फावो हांव तुजो मोग करता म्हणटा. देखून हांव तुज्या बदल्या मनशांक दिता. तुज्या जिवा बदलाक राष्ट्रांक दिता. देखून आमी देवाची स्तुती करया. ह्या घडये देवाक महिमा दिवया. देवाक महिमा दिवंक, स्तुती करूंक, आराधन करूंक, होगळाप दिवंक, ताचो मोग करूंक, ताची काकूळ भोगूंक आमी आयल्या ह्या वेळार. ताचो मोग असो नियाळ करून गावया एक गीत. देवा तुझी स्तुती करता. देवा तुझो मोग करता. 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 म्हजो जीव आसता पर्या. म्हज्या रसांत पावता पर्या. म्हजो जीव आसता पर्या.
तुझ्या रसांत पावता पर्या सोमिया तुझ्या रसांत पावता पर्या सोमिया तुझ्या रसांत पावता पर्या देवा तुझी स्तुती करता देवा तू समो करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तू समो करता देवाची स्तुती करूया आराधन करूया मोग करूया म्हजो जीव आसता पर्यंत म्हजो स्वास्थ आसता पर्यंत मरता पर्यंत संस्थीक जिविताक वेच्या पर्यंत या संवसारात म्हाका हात दिल्यात पाय दिल्यात तोंड दिला डोळे दिल्यात कान दिल्यात म्हजो श्वास दिला दैविक सोबुदान स्तुती करता सगळ्या सत्तेन हांव गायता दैविक सोबदान स्तुती करता सगळ्या सत्तेन हांव गायता म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या रसांत पावता पर्या म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या रसांत पावता पर्या देवा तुझी स्तुती करता देवा तू समो करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तू समो करता म्हजो जीव सोम्याची स्तुती करूंक सोम्याक वाकाणूंक सोम्याक गितां गावंक एक भाग एक अवकाश या पवित्र काळार भगवंत लोरेसाच्या या जाग्यार देवाची स्तुती करचे भाग आमकां फावो जाला केदे वर ते भाग आमचे देवाक स्तुती करचे आराधन करचे ताका महिमा दिवची देखून या घडये सांत लोरेसाच्या मजतीन मोरयाच्या मजतीन संत भक्ताच्या मजतीन देवाक आमी वाखाणया आमकां जीव दिल्या आमकां त्राण दिल्या आमकां बळ दिल्या आमकां समाधान शांती संतोष दिल्या आतांच्या घडये पर्यंत राखून व्हेल्या त्या देवाक आमच्या जिवाक आधार दिल्या पळवून सकत दिल्या त्या देवाक आराधन करया स्तुती करया जोबा बरी हांव स्तुती करता दावीदा बरी हांव आसनास्तान जोबा बरी हांव स्तुती करता दावीदा बरी हांव आस करता म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या रसांत पावता पर्या म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या रसांत पावता पर्या देवा तुझी स्तुती करता देवा तू समो करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तू समो करता मोरये बरी आमी स्तुती करया मोरयेन स्तुती गायन गायलें देवाक वाखाणलें देवान केल्ल्या उपकारां खातीर आपणे म्हजो आत्मो तुजी व्हडवी घाता म्हज्या जम्यातय हांव संतोष पावता म्हणून मोरये स्तुती गायलें 70 किलोमीटर पयस आसच्या मोरी एलिझाबेथाक भेटोवंक गेलय थंयसर वाटेर वेता वेताना देवाचे स्तुती तिणें गायलें देवाक आराधन केलें देवाचो मोग तिणें वाखाणलो म्हज्या किरकोळ चरण दासीचेर देवान दया दाखयल्या देवान दया दाखयल्या अब्राहमाक म्हूण सांगून म्हजे ते आज दया दाखयल्या किरकोळाक तिणें वोच उबारला आनी व्हडपण चिंतलेल्यांक मुच्या सकलां घालात म्हणून देवाची स्तुती तिणें गाजली गायली आनी मोरये बरी आमी स्तुती करया आमी देवाची किरकोळ मनशां आमी अस्कृत मनशां आमी पातकी मनशां नांव फावो जाल्ली मनशां देवाक जावं स्तुती देवाक जावं होगळाप देवाक जावं मान आराधन स्तुती बुरी बुरी हांव स्तुती करता पावला
स्तुती करता पावला बरी हांव मोग करता बळये बरी हांव स्तुती करता पावला बरी हांव मोग करता म्हजो जीव आसता पर्या तुमच्या रसांत पावता पर्या म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या रसांत पावता पर्या मोग करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या रसांत पावता पर्या म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या रसांत पावता पर्या सोमिया तुझ्या रसांत पावता पर्या सोमिया तुझ्या रसांत पावता पर्या हालेलुया हालेलुया देवाक जाऊ स्तुती देवाक जाऊ महिमा देवाचे नाव वरते जाऊ दे देवाच्या राजात महिमा जाऊ दे जेजूचे नाव वरते जाऊ जेजूच्या नावात खरी भलायकी समाधान शांती संतोष तुझो जीव असता पर्या देवाची स्तुती करू हातचे पक्षाने सोडू समाधान शांती संतोष सोडू भलायकीने समस्काय सोडू सगळ्या संसारात समाधान मिळू आमच्या कुटुंबात बरेपण मिळू देवाची स्तुती करूया हालेलुया 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 हाला 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 बला 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 हेलो शंभर जिकबंद बला 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 जेजूच्या नावाचे नाव वरते जाऊ दे जेजूच्या नावात महिमा जाऊ दे जेजूच्या नावात स्तुती जाऊ दे जेजूच्या नाव may your name be adored may your name be praised may your name be sanctified may your name be magnified hallelujah 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 mighty power of Jesus touch with the mighty power hallelujah 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 कीर्तन 23:23 म्हणटा सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें आसचें ना पांचव्या सोरवांतल्यान मैदानाचेर विशय घेवंक तो म्हाका व्हरता म्हजो गवळी सर्वेस्पर म्हाका कांयच उणें ना पांचव्या सोरवाक मैदानाचेर तो आपोवन व्हरता शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता म्हजी जतन घेता म्हजी जबाबदारी घेता केर आनी कन्सर्न ताका आसा म्हज्या आत्म्याक नवो जीव तो दिता आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीच्या वाटेन चलयता कालक्या पालक्यांत हांव चलोन तरी कसलेंच वायट म्हाका ना कित्याक तूं म्हजें सवें आसाय काळोखांत चलतना काट्या जडकुटा मध्ये चलतना कडपा पात्राचेर हांव चलतना म्हाका भिरांत ना कित्याक चमी म्हजें तें आसा चमी म्हजें तें आसा ताचें उलोवणें म्हजें तें आसा ताचें वारें म्हजें तें आसा ताचो स्पिरीट म्हजें तें आसा तुजो दांडो आनी तुजें बेत म्हाका धैर्य दितात खंयचेय जीव दाळ मारूंक खंयचेय दानवट मनजत मारूंक कोणाकी मारचें जाल्यारय तो दांडो आसा म्हाका धैर्य दिता म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडताय म्हजें माथें तेलान तूं मागताय म्हजें पात्र बरोवन वेता सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दिता सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदांच काळ रावतलों कितल्या पुरबायची उतरां कीर्तन 23 सदांय आमी म्हणटा सर्वेस्पर म्हजो गवळी म्हाका कांयच भियेना पांचव्या सुटकांतल्यान तो व्हरता सोरो म्हाका दिता म्हाका धैर्य दिता आपलो दांडो बेत देवन म्हाका तो धैर्य दिता म्हाका तो तेलान मागता म्हजे सवे म्हज्या घरान म्हज्या थंय तो सदांच आसा
कित्याक हांवें भियेचंय, खंयच्याक हांवें भियेचंय, काल्याक हांवें भियेचंय. भियेचें म्हणलें ना, धैर्य तो दिता स्वामी म्हाका. त्या धैर्यान हांव आसां. जावंक पुरो आमी सुखी करता, आमी पाताक करता, ताचें मोगत हांव, ताचें काकूळ दिता, पयस वेता हांव, जाल्यार तो आमकां सण घालना, आमकां सोदून येता. आपलो नव्वद शेळयांक सोडन सुकून गेल्ल्या एका शेळयेच्या पाटल्यान तो आयलो. सुकून गेल्ल्या शेळयेच्या पाटल्यान तो आयलो. आनी ह्या म्हळ्यार सुकिल्ली शेळी ताका मेळटना इतली खुशी जाली. देखून कीर्तन 145 14 20 पर्यंत आमी आयकता. पडतेल्यांक सर्वेस्पर उठयता. जायते फावटी आमी पडटा, न्हय सोरो पिवन, सोरो पियेल्यार तो उठ अशें करता. जायते फावटी आमी सुखीन पडटा, पातकांत पडटा, वायटांत पडटा, पिड्यान पडटा, वायट आनी नाना तरांच्या बेजारांत पडटा, असमाधानांत पडटा. पूण पडतेल्यांक तो उठयता. बागवन गेल्ल्यांक तो नीट उबें करता. जायते फावटी आमी बागवून वेता, काम करून जावंक पुरो, तोकोन जावंक पुरो, जायत्या राटवळीन आमी बागवून वेता. पेंटाट दुखीन, ह्या पिडेन, ह्या कस्तान, बंदडेन, बांदपासांत आमी बागवून वेता. आमकां तो नीट उबें करता. सोमेश ताचे दोळे बरवशान तुजेर लायिल्ले आसात. सगळ्यांक तूं फावो त्या वेळार जेवंक दिताय, खावंक दिताय. सोमी आमकां उणें करना. ताणेन भुकेन आशिल्ल्यांक तो जेवण दिताच. आमी जाणा आयले वर कोरोना वेळार पोटाक नातलें, खावंक नातलें, काम नातलें, पयशे नातले. ह्या वेळार फावो त्या मापान, फावो त्या वेळार, फावो त्या मनशान तावन आमकां खावंक जेवंक ताणें दिल्लें आसा. आनी आपल्या सगळ्या वाटांनी सर्वेस्पर नितीवंत. जायते आमकां अन्याय जाता, अनीत जाता. आमकां नीत मेळना, अन्याय जाता. नीत मेळना, न्याय मेळना, सत उगड्यापें जायना. पडकिरो आरोप, पडकिरें चिंताप, ह्या पटी अपराध आमचेर मेळटात. पूण सर्वेस्पर देव सोर वाटांनी नितीवंत. आपल्या सगळ्या करण्यांनी तो दयाळ जावन आसा. कंपॅशनेट. देव कंपॅशनेट जावन आसा. सर रितीन आमकां दया दाखयता, काकूळ दाखयता. आमच्या पातकां खातीर तो पळयना, आमच्या अपराधा खातीर तो शिक्षा दिना. आमची कितलीं पातकां तांबडी जाल्यार तो धव्या हिमा बरी तो करता. देखून आपणाक उलो मारतेल्या समेस्तांक, काळजान तावन उलो मारतेल्यांक सर्वेस्पर लागींच आसा. आमी हांगासर ह्या पवित्र बाजिलिकाक आयल्या. देवाक उलो मारता, बोब मारता. गितां गायना मारिफात, ताच्या उतरां मारिफात बोब मारता. आपणाचें नांव काण उलो मारतेल्यांक, आपणाक उलो मारतेल्यांक, काळजान तावन उलो मारतेल्यांक आक्लास दिवन, आमी आक्लास दिवन उलो मारता. आक्लासान बोब मारता. आपल्या काळजान तावन उलो मारतेल्यांक सर्वेस्पर लागींच आसा म्हणटा. कीर्तन 145 14 20 पर्यंत. आपणाक भियोवन चलतेल्यांक कोण पळय सर्वेस्परा देवाक भियेता, तांची इच्छा तो पूर्ण करता. संपूर्ण तरान तो पूर्ण करता. ताची बोब आयकता, तांकां तो निवारता. सर्वेस्परान भियेवन चलतेल्यांक तितलें मात्र न्हय, आपणाचो मोग करतेल्यांक, सर्वेस्परा देवाचो मोग करतेल्यांक, तुजो मोग करूंक, तुजी सेवा करूंक, तुजें भजन करूंक, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान देवाचो मोग करूंक आमी आसा. सगळ्या नसत्यांचो तो नॉस करता. आपणाचो मोग करतेल्यांक तो राखता. पूण नसती कोण पाताक वळखना, कोण पाश्चात्ताप पावना, परत परत कश्टिता, अन्याय करता, ब्लॅकमेल करता. नाना तरांचे देवाक तो वळखना, देवाक लागीं सरना, देवाक तो भियेना, देवा लागीं घेना. असल्या नसत्यांक मात्र तो नाश करता. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, हें जावन आसा पुरबायेचें उतार जेजून आमकां दिवचें.
असलोंक तो नाश करता. देखून पेद्रूचे पयल्या पत्रांत आमी वाचता अध्याय 5 ओळ 7. पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत वाचता अध्याय 5 ओळ 7 कितें म्हणटा की म्हळ्यार सगळो तुमचो हुस्को, तुमची कंत, तुमची बेजाराय, तुमची पिडा, तुमचे मोतीची पिडा, तुमच्या भुरग्यांची पिडा कसलीय आसा ती तांचेर सोडा, कित्याक तोच सोमी जतन घेता. काल संजेर एक 10 वरार एक आवयचें फोन आयलें कळयाल तावन. ती म्हणटा फादर म्हजी धूव एकदम पिडेंत आसा, ताचें शुगर 500 गेलां फादर. देंवकच देवाना, इन्सुलीन स्टार्ट केलां. त्या भुरग्याची प्राय 10 वर्सां. खंयच्यागी डिप्रेशनाक गेल्लें तें, डिप्रेशना वरवींत ताका शुगर आयलें. आतां 500 शुगर आसा, इन्सुलीन स्टार्ट केलां. देवाना म्हणटा फादर हांवूय कॅन्सर पिडेस्त, म्हाकाय कॅन्सर आसा, म्हाका 2 भुरगीं, म्हजो घोव ना, पूण म्हज्या धुवेक शुगर आयलां फादर. मस्त रडली ती. फाल्यां तुमी म्हाका फादर नव्या वेळार कितें करचें म्हूण कळना फादर. म्हज्या भुरग्याक हांवें आतां घरा धाडलां, म्हज्या मायंगेर धाडलां. हांवें इतलेंच म्हळें तुजी कंत, हुस्को, पिडा, बेजाराय सोम्याचेर सोड, कित्याक तोच तुजी जतन घेता. आवय कॅन्सर, धुवेक शुगर, कितें करूं? ते दुर्वेचें आनी लायफ लाँग लायफ कितें? त्या आवयचें लायफ लाँग लायफ कितें? देवा असाध्य म्हणलें खंयचेंच ना. हांवें मागणें केलें, पूण म्हळें तुजी कंत सोम्याचेर सोड, तो तुजी जतन घेता. रडली, मस्त रडली. कोणायकी दूख येता साज. मस्त जाणांक मस्त भिरांत आसा, पिडेंत आसात, कंगाल जाल्यान, तरतरोन गेल्यान. वयल्या वयर पिडा, वयल्या वयर कश्ट, वयल्या वयर बेजाराय, वयल्या वयर आकांत, आकलास कितें करचें म्हणून कळना. देखून देवाचें उतार म्हणटा पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतल्या अध्याय 5 ओळ 7 तुमची कंत म्हजेर सोड, हांव तुमकां जतन दितां म्हणटा जेजू. देखून ह्या पवित्र थळार आमी आयल्या. आमची कंत, बेजाराय, दूख, हुस्को घेवन आमी आयल्या. सोम्याचेर सोडया, ताचेर सोडया, तो कंडी जावन आमकां जतन दिता. देखून एका गिता मरिफात ताची स्तुती वाखाणया, ताका आराधन करया. काळजा तुका दिता, तुझे गुरपेचे घाल बेसा. आमची काळजा तुका दिता, तुझे गुरपेचे घाल बेसा. ओ जिसू, ओ जिसू, करता आमका तुझे सारकी. ओ जिसू, ओ जिसू, करता आमका तुझे सारकी. ओ जिसू, ओ जिसू, ओ जिसू, करता आमका तुझे सारकी. ओ जिसू, ओ जिसू, करता आमका तुझे सारकी. कर आमकां जेजू तुजे सारकें. नाना तरांच्या भिरांतेंत आमी आसा, नाना तरांच्या दुखींत आमी कश्टांत, नाना तरांच्या नेगेटीव चिन्नांत, दुबावांत आमी आसा, नाना तरांच्या बंदड्यांत, बंदपासांत आमी आसा. जेजू तुजी खुशी वय जाल्यार आमकां सुटका दी,
आमकां स्वतंत्र तरान तुजो मोग करून तुजी काकूळ जोडूंक आमकां कृपा दी सर तरांची भिरांत कवजणी आकांत आमचे तोंड पयस कर तुज्या पवित्र आत्म्याचे धैर्य आनी कणवाय आमकां दी अमृत आमच्या जिविताचो तारक तू आमच्या आत्म्याचो अमृत आमच्या जिविताचो तारक तू आमच्या आत्म्याचो ओ जिसू ओ जिसू तुझे सरकी ओ जेसू करता आमकां तुझे सरकी ओ जिसू करता आमकां तुझे सरकी ओ जिसू जिसू ओ जेसू करता आमकां तुझे सरकी जिसू तू आमचो भरवसो तू सावना सायतीर मोग आमचो जिसू तू आमचो भरवसो तू सावना सायतीर मोग आमचो ओ जिसू ओ जिसू करता आमकां तुझे सरकी ओ जेसू करता आमकां तुझे सरकी ओ जिसू करता आमकां तुझे सरकी ओ जिसू करता आमकां तुझे सरकी जिसू तू आमचो मोग जिवो तुजो मोग भितर नासलोलो जिसू तू आमचो मोग जिवो तुजो मोग भितर नासलोलो जिसू करता आमकां तुझे सरकी ओ जेसू करता आमकां तुझे सरकी करता आमकां तुझे सरकी धनियल प्रवादीच्या ग्रंथांत आमी वाचता अध्याय 3 वळ 26 ते 30 पर्यंत धनियल प्रवादीच्या ग्रंथांत अध्याय 3 वळ 26 ते 30 पर्यंत ते देवा गितांक गायत सर्वेस्पराचे स्तुतीत करीत उज्यामध्ये भोवंक लागले आजारिया उज्यामध्ये उबो रावलो आनी ताणें अशें प्रार्थना केलें उज्या भोंवती पवित्र आत्म्या भोंवती देवाच्या आजारपणा भोंवती सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा तूं सदैव आनी तुका महिमा जावं महिमेवन तुजें नांव सदां सर्वदा आचार्य प्रवाद्यान गायलेलें तें प्रार्थन सांगलेलें तें प्रार्थन
महिमेवंत देवा तुझे नाव सदैव जावं, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझ्या नावाक महिमा जावं. आमी सदांय म्हणटा तें सदैव 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 पवित्र 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 दळभर असो सोरेस्पर तूं म्हणून. तुवें केल्याय त्या सगळ्या त्या नितीवंत तुजी कृत्यां करी, सगळ्यो तुज्यो वाट्यो सारक्यो, सगळे तुजे निर्णय खरे. आज आमी हांगासर स्तुती करूंक आयल्या. आमचेर आनी आमच्या पुर्वजांच्या पवित्र शहर जेरुसलेमाचेर तुवें धाडलें. त्या सगळ्या विघ्नां वरवीं नितीक अनुसरणा वरवीं तुवें आमकां शेकटें लायलें. आमच्या पातक्याक लागून सताक आनी नितीक अनुकरून आमचें सगळें धाडलें. वय आमी सगळें पाताक केलें, तुका सांडून एक अपराध केलो, आमी पाताक केलें. तुज्या आदेशांक कान दिवंक ना, आमी ते पाळूंक ना. आमच्या हिता पासत तुवें आमकां करूंक फरमायिल्लें तें आमी करूंक ना. आज आमी एक ना अनेक रितीन पाताक केलां. सर्वेस्पराक आमी वाखाणलें. आज आतां आमी म्हणूंक फावो सर्वेस्पर देवा तुजी आदेश आमी पाळूंक ना, तुवें फरमायिल्लें आमी करूंक ना, तुवें सांगिल्लें आमी आयकूंक ना, तुवें उसरिल्लें आमी करूंक ना. त्या खातीर आमी पाताक केलें. आमी म्हणूंक गी, आमी म्हणूंक फावो, कित्याक ताची काकुळट व्हरती. ताच्या काकुळटी मुखार कितेंच ना, ताच्या काकुळटीन आमी मागोवंक फावो. देवाच्या काकुळटीन आमी हांगासर आराधन दिवंक फावो. देखून तुमची जाप सोम्या म्हाका उजवाड दी. सोम्या म्हाका उजवाड दी. आमी एक ना अनेक रितीन पातकांत आसां, खोटेपणांत आसां, आमकां उजवाड जाय मोगाच्या भाव भयणीनो, काळोखांत आसां. देखून सोम्या लागीं मागया आमकां उजवाड दी म्हणून. हेरां विशीं बरें उलोवंक, सोम्या म्हाका उजवाड दी. हेरांनी केल्लें बरेंपण वळखूंक, सोम्या म्हाका उजवाड दी. पातकाचेर जैत व्हरूंक, सोम्या म्हाका उजवाड दी. गर्व हांकार स्वार्थतान बाचावी जोडूंक, सोम्या म्हाका उजवाड दी. बरें कोल्ल्यांक वायट करूंक ताळणी येताना राखून व्हरूंक, सोम्या म्हाका उजवाड दी. हेरांक दुसोंक ताळणी येताना, सोम्या म्हाका उजवाड वेगळ्या दी. विशीं कोडी काडूंक प्रयत्न करतना, सोम्या म्हाका उजवाड दी. विविध समस्यांक आमी रेवडतना, तुका दुरसोंक कारण सोदतना, शेगुणाची वाट आमी सांडतना, सोम्या म्हाका उजवाड दी. दुखयल्ल्यांक बोगसूंक फाटीं सरतना, सोम्या म्हाका उजवाड दी. हेरांनी म्हजी आलक्षा करतना, सोम्या म्हाका उजवाड दी. आत्मीक सांगतीची उपगण भोगतना, सोम्या म्हाका उजवाड दी. जिणेन निरासन भोगतना, सोम्या म्हाका उजवाड दी. ह्या घडये देवाची उद्धार आमी नियाळया. आमकांच आमी समर्पण करया. आमी समर्पण करूंक हांगासर आयल्या. रोमाकारांक बरयलें तें पत्र अध्याय 13 वोळ 12 सांगा, काळोखाच्या कृत्यांक पाठ करा, काळोखाच्या कृत्यांक पाठ करा. उजवाडाची झुजां कावाच्या नेसा, उजवाडाची सुसां खावाच्या नेस्या. काळोखाच्या कृत्यांक पाठ करा, काळोखाच्या कृत्यांक पाठ करा. उजवाडाची झुजां कावाच्या नेसा, उजवाडाची सुसां खावाच्या नेस्या. काळोखाच्या कृत्यांक पाठ करा, काळोखाच्या कृत्यांक पाठ करा. उजवाडाची झुजां कावाच्या नेसा, उजवाडाची सुसां खावाच्या नेस्या. काळोखाच्या कृत्यांक पाठ करा, काळोखाच्या कृत्यांक पाठ करा. उजवाडाची झुजां कावाच्या नेसा. उजवाडाची सुसां खावाच्या नेस्या. आमी हांगा समर्पण देवया. ह्या घडये आमचे दोळे धांबया. आमची सर चिन्नां हांगासर जेजूक समर्पण देवया. कलीं पुरा नॅगेटीव चिन्नां येतात. जायते पटी जायती नाका जाल्ली चिन्नां येतात. ह्या घडी आमी समर्पण दिवया. आमचे दिसपट्ट राटावळ, आमचे काम, आमचे वावर, आमचे शिकाप सगळें समर्पण दिवया.
या घडी आम्ही समर्पण देऊया आमचे कुटाम, आमचे आवय बापी, भाऊ बहिणी, घोव बायल, भुरगीं, मलगडी, कुटुंबाचे सांदे, आमचे कुटाम, आमचे घराणे समर्पण देऊया. म्हज्या दादल्याक, म्हज्या स्त्रियेक समर्पण दिवया. कसले स्थितीर ती आसा, कसले स्थितीर तो आसा. म्हज्या भुरग्यांक, म्हज्या बाळांक जेजूक समर्पण दिवया ह्या घडये. म्हजी भुरगीं कसले स्थितीर आसात, हट करचे, राग करचे, आयकना जावचे, पकरी करचे, शिकना जावचे, मागणें करिना जावचे, सांगल्यार आयकना जावचे. ह्या भुरग्यांक, आमच्या भुरग्यांक समर्पण दिवया. म्हजी फिरगज कुटाम, म्हजो विगार, सहायक विगार, म्हजे फिरगजीचे सगळे सांग संस्थे, म्हजी धार्मीक वडिलां, म्हजे क्रिस्ती जिवीत, म्हणजे क्रिस्ती जिवीत कशें आसा, देवाक मानवल्लें जालां गे, ते क्रिस्ती जिवीत देवाक समर्पण दिवया. म्हजी कंत, म्हजी बेजाराय, म्हजे हास्कार, म्हजे उस्कार सगळ्यांचें जेजूक समर्पण दिवया ह्या घडये. ह्या बजिलिकान सांत लॉरेन्साच्या जाग्यार आमी आयल्या. हांव नाना तरांचे कंतीन, पिडेन, दुखीन, बेजारायन, समस्येन द्रेवडोन गेले. हांव भिरांत दमे आसा. हांव एंग्जायटी, फियर, नाना तरांचे पॅनीक जावचे आमी, नाना तरांची चिन्नां आमकां दोस्ते आसात. नाका जाल्यार ती नेगेटीव थॉट्स मोतीक येतात. डिस्टर्ब जाता आमी, डिस्ट्रॅक्ट जाता, न्हीद पडना. हें सगळें समर्पण दिवया. म्हजी पिडा, म्हजे संकश्ट, नाना तरांची पिडा माथ्याच्या केसां जावन पांयाच्या नाखशे पर्यंत आसा. ही पिडा नांवनातली पिडा, हेरां पासत, पेल्या पासत ती आमी मागया. म्हजी मागण्याची जिणी जेजूक समर्पण दिवया. म्हजे मागणें कशें आसा, हांव मागतां गी, देवाचें उतर आयकतां गी, वाचतां गी, नियाळटां गी, तेर्स करतां गी, दिसपडते वेळ देवा खातीर करसितां गी, देवाचो उडास काडटां गी. निमाणें म्हजी पातकी जिणी सगळें समर्पण दिवया. म्हजी पातकी जिणी चिन्नान, शब्दान, करनेन केल्लें हांवें पाताक कितें आसा जाल्यार जेजूक समर्पण दिवया. सगळें समर्पण कर म्हणून, म्हजी जिणी समर्पण स्विकार कर म्हणून ह्या घडये मागया. भगवंत लॉरेन्स आमचे पासत स्विकार करता, तो आमचे पासत मागता. आमची जिणी समर्पण दिवंक तो विनाती करता. आमचे जिणयेक बरेंपण मेळोवंक तो देवा लागीं विनाती करता. अजा पवंत सांतो ताका विशेष सकत आसा, विशेष ह्या तळाची सकत आसा, तो आमचे खातीर ह्या घडये मागता. देखून एका गिता मरिफात आमी सोमेस्त उबे रावया, आमकांच आमी समर्पण दिवया. ह्या नोवेनाचे कृपा आमी मागया. हांगासर आराधनांत कृपा मागया, बोळ जोडया. आमकां समर्पण दिल्ल्या मरिफात बोळायकी, समाधान, शांती, संतोष, सवस्काय, सुडका, बादशावी, संतोष, बोळेपण सगळे पवित्र आत्म्याची देणी मागया. तो उज्याचो पवित्र आत्मा आमचेर देंवन येवं, तो स्वताचो आत्मा आमचेर देंवन येवं. आमचे तेसले सगळे समर्पण दिल्ल्या मरिफात कोटी जिणी, पातके जिणी, पिडा, कंत, दुख, बेजाराय, भिरांत, नाना तरांची चिन्नां, आमच्या कुटुंबाचे समस्या, भुरग्यांचे समस्या, त्यातल्या बैलाचे समस्या, राटाबळ सगळे जेजूच्या पोयन तळा आमी दवरया. ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನಿನಾದೆಯಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನಿನಾದೆಯಲ್ಲ. ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ.
आमची खुशी नाही बगर देवाची खुशी. पूण ताच्या खुशे प्रकार आता या घडये आमकां समर्पण दिवच्या मरिफात ताची कृपा आमी मागया. దాసను నాను ఈశను నీనే దేవా, దాసను నాను ఈశను నీనే దేవా, బలహీన నాను శక్తను నీనే దేవా, బలహీన నాను శక్తను నీనే దేవా. ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ. आमची खुशी नाही बगर देवा तुझी खुशी वय जाल्यार म्हजे वयली काल्स निवार जेजू, म्हजे वयली पातकी जिणी निवार, म्हजी कंत बेजाराई निवार, म्हजे कंत हुस्को तुझी हातान सोडून दिता. तुझ्या पवित्र नावाखाल म्हज्या कश्ट जिणयेचे सगळी जिणी तुका समर्पण दिता जेजू. तुझ्या खुशे प्रकार सोलोंक तुझी कृपा आनी तुझी सकत आनी तुझे बोळ जोडूंक, तुझे तावन संस्कार आनी भलायकी जोडूंक, तुझे तावन समाधान जोडूंक हांव आऊंड येता जेजू. ह्या घडये तुझी खुशी वय जाल्यार म्हजे वयली काल्स निवार जेजू. ಬಾಳೆಂಬ ಹಡಗಿನ ನಾವಿಕ ನೀನಂತೆ ದೇವಾ, ಬಾಳೆಂಬ ಹಡಗಿನ ನಾವಿಕ ನೀನಂತೆ ದೇವಾ. ಅಲೆ ಬಂದು ಬಡಿದರು ಮುಳುಗದೆ ಸಾಗಿದೆ ದೇವಾ, ಅಲೆ ಬಂದು ಬಡಿದರು ಮುಳುಗದೆ ಸಾಗಿದೆ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ. तुझी खुशी वय जाल्यार म्हजे वयले कश्ट निवार, म्हजी बेजाराय निवार, म्हजी कंत हुस्को निवार, म्हजे बेबिरांत निवार, म्हजे मती घेवचे नेगेटिव्ह थॉट्स निवार. नाना तरांच्या समस्यांनी रेवडोवन गेला. म्हज्या कुटुंबांत समस्या आसात, म्हज्या भुरग्यांक म्हज्या घोवा बायले तेय, म्हज्या कुटुंबाच्या सान्यान तेय आसली कंत बेजाराय निवार जेजू. तुझी खुशी वय जाल्यार म्हजे वयली कश्ट निवार, म्हजी पिडा गुण कर. ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯು ನಾಳಂತೆ ದೇವಾ, ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯು ನಾಳಂತೆ ದೇವಾ, ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯು ನಾಳಂತೆ ದೇವಾ, ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯು ನಾಳಂತೆ ದೇವಾ. ಮಣ್ಣಿಂದಾದ ಮನುಜನ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುವೆ ದೇವಾ, ಮಣ್ಣಿಂದಾದ ಮನುಜನ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ. ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ. ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ. मुगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हांगा आमीच देवाक समर्पण दिलें. ह्या घडये देवाचे उतार आमकां कितें सांगता तें आमी समजून घेवया.
फिलिपिकरांक बरयल्ल्या त्या पत्रान अध्याय 3 वोळ 19 नास तांची अंत्यावस्था म्हणयेत तांचे पोटूच ताचो देव लोजोंक फावो जाल्ल्या कृत्यांची ते बाडाय उलयतात संवसारी वस्तू शिवाय हेर संगतींक ती मोल दिनांत मोगाच्या भाव भयणीनो अपूर्बायचे देवाचे उतार म्हणटा नाश करूंक आमकांच आमी पळोवचें तांचो पोटूच देवचो देव खावचें जेवचें पियोवचें गम्मत मारचें जायत्या दिशांनी आमी हें पळयता खा पिये आनी गम्मत मार लोजोंक फावो जाल्ल्या कृत्यांची बाडाय ते उलयतात फाटल्या एका हप्त्यांत हांवें पळयल्लें एका दिसा 7 जाण आयिल्ले 7 जाण कावन्सिलिंगाक आयिल्ले आमल पियोण्याक वळख जाल्ले आमल पियोण्या वरवीं जायतें होगडयलां दुडू होगडयल्या लज होगडयल्या मर्याद होगडयल्या कुरपा होगडयल्या आनी निमाणें जीव होगडोंक तयार जाल्यात आल्कोहॉलीक जाल्यात देखून देवाचे उतार म्हणटा नास तांची अंत्यावस्था निमाणें संवसारी वस्तू शिवाय हेर संगतीक ती मोल दिनांत मर्याद होगडयल्या लज होगडयल्या जर तर देवाची कृपा आसली जाल्यार देवाची भिरांत आसली जाल्यार देवाची काकूळट आसली जाल्यार देवाचो मोग आसलो जाल्यार मागण्याचें बोळ आसलें जाल्यार अशें जाता आसलें ना देखून देवाची कृपा उगडयल्या म्हळें हांवें हेर संगतींक ती मोल दितात आमी आमचे शाश्वत जिवान वरोवणी केले तर मनशा सैमांत आसच्या कुडीच्या आशे खातीर झुजोंक जाय कित्याक कुडीच्यो ओडण्यो आमच्या सैमांत रेवडलां देखून सांब पावल म्हणटा आमकां आत्म्याची गरज आनी ताका कालसावंक जाय आत्मा आनी कूड हाचे मदें निरंतर झूज आसा आमची कूड आसा आमचो आत्मो आसा आनी आमच्या कुडींतय आनी आत्म्यातय आमच्या आत्म्याची आशा कितें आमच्या कुडीची आशा कितें हाचे मदें निरंतर ते स्पिरिच्युअल वारफेअर म्हणटा हांव आत्मीक झूज चलते आसा आमच्या कुडीच्या भुके खातीर आमी पियेता खाता वय पूण आमी समजना कित्याक आमकां आत्मो एक आसा ह्या आत्म्याक एक गरज आसा ह्या आत्म्याक काण आसा ह्या आत्म्याक काण गरज आसा म्हण कित्याक समजना आमी बागी तुमी हांगासर ह्या नोवेनाक ह्या आराधनाक ह्या देवाच्या स्तुतीक तुमी आयल्यात आत्म्याच्या काणा खातीर आयल्यात ताणेन भुकेन तुमी आयल्यात आत्म्याची काण समजून आयल्यात सकाळचे ब्रेकफास्ट केला गे ना गे एक फावटी येता हांव सोम्या लागीं उलयतां सोम्याच्या चरणाक वंदन करता शरण जाता आत्म्याची तान भूक समजून तुमी आयल्यात निर्भागी ती कुडीच्या तानेन भुकेन आसलीं आमचे मनशा सैम जे कितें आशेता त्या आत्म्याक ओडणे विरोध जावन आसा देखून देवाचे उतार आमकां जायत्या रितीने ह्या विशीं सांगता आमी पळयता आमचे तें असो राग मोडण्य पुस्तकांत आमी वाचता अध्याय 16 वोळ 18 ब्रदरान वाचल्यार बरें अध्याय 16 मोडण्य पुस्तकांत कोणा लागीं पूक आसल्यार वाचयत आमचो राग कुडीची आशा ती ओडणे आत्म्याची सकत नासतना म्हणण्यो 16:18 गर्व नासाच्या फुडल्यान वेता आनी हांकार पडण्याच्या फुडल्यान वेता वय रागाक कारण प्रायड म्हणटा आमी गर्व जायत्या रितीन गर्व येता आमकां गर्व नासाच्या फुडल्यान वेता हांकार पडण्याच्या पडण्याच्या फुडल्यान
हे गर्व आनी हांकार लुसिफर कित्याक ते आयच्या आमी म्हळें स्तुती गायनान मोरयेन गायलेलें तें किर्तन पळय किरकोळ्यांक उंच उबारलां गर्वान भरल्यांक हांकारांक भरल्यांक देवान उंच्या आसनतावन सकलांत गेला देव हर एका मनशाक आपल्या तेकी दवरता पूण गर्व आनी हांकार आसल्यांक कांटळटा लुसिफरान तितलें चिंतलें हांवें देवाक कितें आराधन करचें देवाक कित्याक स्तुती करचें देवाक कित्याक हांवें मान करचें जाल्यार तोच म्हज्या पांयां पडो ह्या गर्वा खातीर हांकारा खातीर लुसिफराक सकला गेलो ह्या संवसारी देखून आज तो लुसिफर आमची कुटुंबां पाड करूंक आमच्या भुरग्यांक पाड करूंक आमच्या युवा जाणांक पाड करूंक आमचे काजार जिवीत पाड करूंक आमचे जिवीत पिड्ड्यार करूंक आमचे कुडीच्यो व्हडण्यो आशा चड आनी चड करूंक आमचो आत्मो ग्रासूंक हर प्रयत्न करनासा तो लुसिफर देखून हो गर्व आनी हांकार भरला देखून जेजू तोल्यांक कांटळटा देव तोल्यांक कांटळटा कालतेपण व्हरतें म्हणणे पुस्तकांत आमी वाचता गर्व जायते हांवें सांगिल्लें जायचे जायते फावटी आमी चिंतचे आसा हांवें सांगिल्लें सोमा म्हज्या घरांत हांवें सांगिल्लें मिलिटरी रूल एका बापायची ह्या स्त्रियेची हांवें सांगिल्लें सोमा हांव कितें सांगता त्या प्रकार चलयचे जावंक पुरो वाड्याचो गुरकार हांवें सांगिल्लें समा ह्या प्रकार जायचे जावंक पुरो याजाक जावंक पुरो रिलिजियस जावंक पुरो आनी कोण गर्व आनी हांकारान भरता तसल्यांक देव कांटळटा देखून मुन्य पुस्तकान परत वाचता अध्याय 16 ओळ 5 हर एक गर्वी मनशाक सर्वेस्पोर कांटळटा ताका ख्यास्त मेळनासतना हर एक गर्वी मनशाक प्राईड हांकार आसलेल्या मनशाक देव कांटळटा तसल्यांक ख्यास्त मेळाशी रावना जायते फावटी आमी चिंतू पुरो अन्याय करता आमकां अन्याय जाता असल्या मनशाक ताका कित्याक देवान सोडला ताका कित्याक देवान वाचला ताका देवान म्हणटा पूण हांगासर तो मनीस बदलना जाल्यार आपलो गर्व आपलो हांकार वळखना जाल्यार पश्चात्ताप पावना जाल्यार देवा तो पाटी येना जाल्यार कशें नसत्यांक देव धरणीक शेवटिता तशेंच हांकारांक ख्यास्त मेळनासतना रावची ना म्हणलें उतार आमी आयकता परत म्हणणे पुस्तकांत आमी वाचता अध्याय 29 ओळ 23 मनशाचे गर्व ताका सकला घालता मनशाचे गर्व आसा पळय कोणाय की प्राईड म्हूण आसा जाल्यार हांकार म्हूण आसा जाल्यार गर्व म्हूण आसा जाल्यार हांवें चिंतिल्लें सोमा म्हूण आसा जाल्यार हांव शिकलां म्हूण चिंता जाल्यार म्हाका ग्रेस्तकाय आसा म्हूण चिंता जाल्यार म्हाका पदवी स्थान मान आसा म्हणून चिंता जाल्यार हांकारान भरता जाल्यार ताका ताचे गर्व सकला लोटून घालता पूण कलत्या काळजाच्या मनशाक मान मेळटा पूण कोण हंबल ह्युमिलिटी कोण कलत्या आसा त्या मनशाक मान मेळटा मदर तेरेसा तिचे जिवीत पळयात जेजू मोरी आनी आमच्या समाजान कितलीं मनशां आसात आमच्या कुटुंबांत आमच्या वाड्यांत आमच्या फ्रिगेजेन कलत्या मनशांक कितलीं आसात कितलें बरें न्ही गे गुद्दू सोडटात वय आमी म्हणटा कलत्या मनशांक बाग चल्ल्यांक 2 गुद्दू पडटात पडल्यार म्हणना पूण तसल्यांक मान मेळटा कलतेपण वर्तो शेगून जेजू कालतो जालो खावणेर तावन कुर्सा पर्यंत कालतो जालो देखून देवान उंच उबारलो देखून मोरयेन म्हळ्यार किरकोळ्यांक कालत्यांक विनित्यांक वयर उंच उबारला आमी कालते जावया कालतेपणांत वर्तो शेगूण आसा 4 तरांचे गर्व आसात गर्व 4 तरांचे आसात आत्मीक द स्पिरिच्युअल गर्व स्पिरिच्युअल प्राईड फिजिकल प्राईड मॅटेरियल प्राईड इंटेलेक्च्युअल प्राईड 4 आत्मीक बौद्धीक वस्तुरुपी आनी तशेंच बौद्धीक कोरिंथीकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता अध्याय 8 ओळ 1 तावन 2
आणि आता बॉम्ब्यांक भेटयलेल्या खाणा विशयांत तुम्ही सांगतात ते प्रमाणे आमकां सगळ्यांकय जाणवाय आसा म्हूण जाणाव, आमकां सगळ्या की जाणवाय आसा म्हूण आमी जाणाव, पूण जाणवाय आमकां हांकारी करता, ही जाणवाय हांकार करता, मोग मात्र आमकां वाडावळ दिता. मोग मात्र आमकां वाडावळ दिता. कोण एकलो आपूण कांय इल्लें जाणा म्हूण चिंता जाल्यार तो जाणा जाय जाय जाल्लें पावते परी जाणा जावंक ना. तितलेंच जायते फावटी आमकां देवान विजडम दिलां, नॉलेज दिलां, तकली बरी दिल्या म्हणटा हांव. प्रायड. पूण जाणवाय ताचे लागीं कांयच ना. कितली PhD करून तो डबल PhD करूं दी, ह्या PhD आसल्या मनशा ते मोग ना जाल्यार, खालतेपण ना जाल्यार, बरेशे गूण ना जाल्यार, मनशापण ना जाल्यार तसली जाणवाय आसून कांयच फायदो ना म्हणटा देवाचे उतार. दॅट इज कॉल्ड इंटेलेक्च्युअल प्रायड. जावंक पुरो याजाक, जावंक पुरो धर्मीक, जावंक पुरो लायक, जावंक पुरो कोणाय लेगीत ती जाणवाय आसा म्हूण तो चिंता, फावो त्या परी तो गळसिना, आपली जाणवाय कांयच फायदो ना. ताचे ते मोग ना, ताचे ते कलतेपण ना, ताचे ते मनशापण ना, त्या जाणवायेक कांयच मोल ना. दॅट इज द इंटेलेक्च्युअल प्रायड. मस्त जाता आमच्या मदें. ताचे ते स्पिरिच्युअल ना, आत्मीक जाणवाय ना, देवान दिल्ली जाणवाय म्हूण तो चिंतिना, आपलेच ताकी जाणवाय म्हूण तो चिंता, कांय फायदो ना म्हणटा देवाचे उतार. देखून रोमाकारांक बरयल्या त्या पत्रांत अध्याय 12 ओळ 16 चॅप्टर 12 वर्स 16 कितें सांगता, देवाचे उतार ही आमी जाणा जावया. ते कितें सांगता, सगळ्यान ते एकाच रितीन चलप, सगळ्यान ते इक्वल, पार्शालिटी करनाकात. तो ग्रेस, तो दुबळो, तो शिकपी, तो अशिकपी, तो त्या वाड्याचो, तो ह्या वाड्याचो, तो हिंदू, तो क्रिस्तांव, तशें कांय करनाकात. सगळ्यांक एकच रितीन चला. तुमी गर्वी जावचे न्हय. डोंट बी प्रायड. प्रायड आसूं नजो, हांकार आसूं नजो. एकाच मनान जियेया. बी इक्वल टू एवरीबॉडी, बी इक्वल टू एवरीवन. आपूण बुदवंत म्हूण लेखी नाकात. देवाचे उतार म्हणटा, पुरबान म्हणटा आपुणूच बुदवंत म्हणून लेखी नाकात. जायते आसा तसल्यांक देव कांटळटा. देखून हे उतार आमकां अपुरबायन सांगलें. परिजेव आनी पब्लिकान, द स्पिरिच्युअल प्रायड. परिजेव आनी पब्लिकान कितें गेले, ते इगर्जेक गेले, देव तेंपलाक गेले. परिजेव म्हणलो, हांव दिसाक 2 फावटी उपास करता, 3 फावटी हांव मागणें करता, हांव मस्तू मागता. ह्या फाटल्यान आल्ल्या पब्लिकाना बरी न्हय. तो परगट पातकी, ताणें जायते पाताक केलां, हांव ताचे बरी न्हय. द स्पिरिच्युअल प्रायड. हांव उपास करता, हांव मागणें करता, हांव इगर्जे वयता, हांव मिसाक वयता, हांव सेवा करता. जायते फावटी आमी म्हणचे आसा, कांय फायदो ना, करन. देवाक गुत्तो आसा. देखून जेजू म्हणटा, वच तुज्या रुमान कुडात आसल्यार तुज्या बापा लागीं माग, कोणें पळोवन नजो. उजव्या हातान दिल्लें दाव्या हाताक कळोवन नजो. तो तुजो बापूय गुत्तो आसलो तुका प्रतिफळ दिता. देवाक एकल्याक कळल्यार पुरो. पूण हांगासर आमी स्पिरिच्युअल प्रायड, आमी उपास करता, हांव मागण्याक वयता, हांव मिसाक वयता, हांव वाड्या जमती वयता, हांव तशें वयता, कांय फायदो ना. देखून पब्लिकान म्हणलो, सर्गाक दीस लावंक आपूण फावो न्हय, योग्य न्हय म्हूण चिंतून आपली तकली बागोवन ताणें हरदें बडोवन मागणें केलें, म्हजी काकूट कर म्हणून. स्पिरिच्युअल प्रायड. मेटेरियल प्रायड. द्वितीनियम पुस्तकांत आमी वाचता, अध्याय 8 ओळ 18. बगर सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो उगडास दवर. तुवें पगार सर्वेस्परा तुज्या देवाचो उगडास दवर. तुज्या देवाचो उगडास दवर. तुवें ग्रेस्त कांय पुंसोवंक तुका सकत दिल्ली ताणें. तूं आज जाणवायेन भरलाय, ग्रेस्तकायेन भरलाय. पयशे मस्तू आसात, जायते तुज्या लागीं ग्रेस्तकाय आसा. ही कोणें दिल्ली? देवान दिल्ली.
तुजेच तकी आपणायल्ली न्ही तुज्या कित्याक बुदवंतकायेन तुज्या शाणेपणान तुज्या शिकपान तुज्या कामान तुज्या वावरान तुज्या बऱ्यापणान तुज्या बऱ्या मनान तुज्या बऱ्या जाणवायेन तुवें केल्ली ती ग्रेस्तकाय कित्याक तो तुज्या पुर्वजा कडेन केल्ल्या सल्ल्याक विश्वासी रावलो आनी आज पर्यंत तो तशें रावला जायते पडी ग्रेस्तकाय म्हाका गर्व आनी बरोवंक करता हांव दुबळ्यांक लेखिना हेरांक पळयना म्हाका दिल्ले ग्रेस्तकाय वरवीं हांव व्हडपण चिंता म्हज्या लागीं कार आसा म्हज्या लागीं बंगलो आसा म्हज्या लागीं व्हडपण आसा सगळें आसा कांय फायदो ना हें दिल्लें कोणें पुर्वजांक केल्ल्या सल्ल्या प्रकार देवान तुका फावो केल्लें किर्तन आमी वाचता 62 62:10 कीर्तन 62:10 जुलुमाचेर पातयेवन रावनाक चलनाकात जुलुमाचेर चलनाका जुलुमाचेर पातयेवन चलनाका जुलूम म्हळ्यार स्मगलिंग आनी कोणा मांड पडून पयशे करचे लॉस घेवन पयशे करचे कमिशन घेवन पयशे करचे तशें करिनाकात लुटीचेर व्यर्थ विश्वास दवरनाकात लुटीचेर व्यर्थ विश्वास दवरिनाकात ग्रेस्तकाय कितली वाडो ताचेर तुमचें काळीज दवरनाकात कितली ग्रेस्तकाय आसूं ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ देखून ग्रेस्तकाय कितली तुमचे ते आसो ताचेर काळीज दवरिनाकात खंय खंय कितें पुणाक करन कांय फायदो ना 100 फुटीचो गांव न्हिदोन पडला हांव म्हजो ग्रेस्तकाय 100 फुटी मात्र येताना हांव कितें हाडूना वेतना कितें व्हरना हांवें हाडिल्लें मनशापण हांवें व्हरचें मनशापण देवा मुखार कांय फायदो ना एक पुकी मात्र एक वारें मात्र म्हणटा देवाचें उतार देखून आज आमचें तें मनशापण आसाचें कालतेपण आसाचें देव मागिरी दिता लेसन बरोवन दिता दिल्ल्यांत आमी घेता हांसत्या तोंडान दिता तो घेता देवाचें उतार पुरबायन सांगता तिमोथीक बरयलें तें पयल्या पत्रांत आमी वाचता अध्याय 6:9 पूण ग्रेस्त जावंक आशेतले ताळण्यांक पासांक पिश्या आनी लुकसाण हाडटल्या ओंदवण्यांक सांपडटात पूण ग्रेस्त जावंक वग्गी ग्रेस्त जावंक चिंतले पयशे करूंक चिंतले मस्त पयशे करूंक आशेतले ताळण्यांक पासांक पिश्या आनी लुकसाण हाडटल्या ओंदवण्यांक सांपडटात म्हाका पयशे जायचे ग्रेस जायचे व्हडलो जायचे व्हडले पयशे करचे कोण पळय आशेता थळांचे पिशेपण या पिशे मोन या पिशे चिंता पासा तसले बंदड्यांत बांदपासांत आनी पासांत आनी ताळण्यांत आनी नाना तरेच्या लुकसाण नश्ट हाडटल्या ओंदवण्यांक सांपडटात तशें जावन जावं आनी चवथें जावन आसा सामाजीक गर्व सोशल प्रायड ह्या विशीं आमी जायते वाचता जात कात स्टेटस आमी चिंतचें हें पुरा हांव क्रिस्तांव हांव व्हडलो तशें म्हणलें चिंताप तर मोगाच्या भाव भयणीनो हे 2 संगती विशयांत आमी जाणा आसायचे आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक बाधा करतले हे सांगती आमचो आत्मो पाड करतले सांगते अनेक जावन आसा रागा वरवीं अशें येता देखून उबे रावया आमी एक गीत गावया गितां बसया एक गितां मारिफात देवाची स्तुती करूंक देवाक आराधन करूंक ह्या मारिफात ताळण्याचेर जैत व्हरूंक आनी आमच्या गर्वाचेर जैत व्हरूंक देवाची कृपा आतां आमी मागया जेसूचो पाटलाव करून हांवें निर्धार केला जेसूचो पाटलाव करून हांवें निर्धार केला जेसूचो पाटलाव करून हांवें निर्धार केला पाट कर सोना संसार पाटल्यान मोज्या कुडीस मोगल्यान मोज्या संसार पाटल्यान मोज्या कुडीस मोगल्यान मोज्या संसार पाटल्यान मोज्या कुडीस मोगल्यान मोज्या
पाठ कर सोना, पाठ कर सोना. एक सुरो हांव तरी पाटलाव करतलो. एक सुरो हांव तरी पाटलाव करतलो. एक सुरो हांव तरी पाटलाव करतलो. पाठ कर सोना, पाठ कर सोना. जेजूचो करो पाटलाव करया. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. आम्ही जेजूचो पाटलाव करूंक निर्धार केला. पाठ करचो ना. ह्या संवसाराचेर गर्व हंकाराचेर जैत व्हरतलो, घालतो जातलो. घालतेपणाच्या शेगुणाचेर, मनशापणाच्या शेगुणाचेर हांव जियेतलो आनी देवाचो पाटलाव करतलो. सगळो संसार घेया पूण जेजूकू दिया. सगळो संसार घेया पूण जेजूक दिया. सगळो संसार घेया पूण जेजूक दिया. पाटलाव करता, पाटलाव करता. सुखा संतोषान, कसला दुकान, पिडेन भलायकेन सोम्याचो पाटलाव करया. सोम्याचो पाटलाव केल्ल्यान जैत आसा, समाधान आसा, शांती आसा, भलायकी आसा, संस्कार आसा, सगळें आसा. कितलेंय बेजार जाल्यारय आमकां तो सण घालना. जेजून म्हणा भियेनाका हांव आसा, तुमचे सांगात हांव आसा. हांव गोरो गवळी जावन तुमचे सांगात आसा. तुमकां हांव धैर्य दिता, देखून तुमी भियेनाकात. तुमचे माथ्याचे केस लेगून हांवें मेजून दवरल्या. समाधान हो संवसार दिवंक शकना, समाधान हांवें तुमकां दिवचें म्हणटा. देखून जेजूचो करो पाटलाव करया. सुखा संतोषा आणि कष्टा दुखा. सुख संतोषा आणि कष्ट दुःखा. संतोषा आणि कष्टा दुखा. पाटलाव करता, पाटलाव करता. सोम्याचो पाटलाव करया. आमच्या फायद्या खातीर न्ही, मोगा खातीर न्ही, ताच्या मोगा खातीर, ताची काकूळ मेळचे खातीर, ताचें समाधान मेळचे खातीर, जैत मेळचे खातीर आनी निमाणें सस्तीक सर्ग मेळचे खातीर आमी पाटलाव करया. आमी पाटलाव करया हेरांच्या मोगा खातीर, हेरांच्या बाचेवे खातीर, हेरांक बरें करचे खातीर आमी ताचो पाटलाव करया. भलायकी जोडचे खातीर, संतोशान जियोवचे खातीर, बरें काम करचे खातीर, बरें जिवी जियोवचे खातीर जेजूचो पाटलाव करया आनी खरोच पाटलाव करया. फायद्या खातीर न्हय, मोगा खातीर वय. फायद्या खातीर न्हय, मोगा खातीर वय. फायद्या खातीर न्हय, मोगा खातीर वय. पाटलाव करता, पाटलाव करता. जेजूचो पाटलाव करून हांवें निर्धार केला. जेजूचो पाटलाव करून हांवें निर्धार केला. जेजूचो पाटलाव करून हांवें निर्धार केला. पाट कर सोना, पाट कर सोना. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. पाठ कर सोना, पाठ कर सोना. बशा. कीर्तन 37 वोळ 8. आत्म्याक ग्रासूंचे कुडीच्या वडण्या खातीर पडचे राग. आतां कितें आमी आयकता हांव. तुजो राग सांड, तुजो राग सांड, क्रोध पयस कर, ग्रज क्रोध रिवेंज पयस कर. उसांबळ जायनाका. उसांबळ जायनाका. डोंट बी एक्सायटेड. जाशी तर फकत वाईट करूंक पावतलो. जाशी तर तूं फकत वायट करूंक पावतलोय. पळय रागा विशयान मस्तू जाणां ह्या दिशेन कावन्सिलिंगा येतात. फादर आय कांट कंट्रोल माय टेम्पर. शॉर्ट टेम्पर, हॉट टेम्पर.
मस्तपटी रागान पडटा आमी. आनी ह्या वरवीं आज काजर जिवितान फुट आयल्या, डायवर्स सपरेशन जाल्या, एनलमेंट घडते आसा खाली रागा खातीर. शुल्लक राग, शॉर्ट टेम्पर, हॉट टेम्पर. देखून देवाचें म्हणटा तुजो राग सांड, क्रोध, रिवेंज, ग्रज दवर नाका. तूं उसांबळ जायनाका, डोंट बी एक्सायटेड, सिंपली बेश्टेच तरी उसांबळ जावचें. ह्या मरी तूं राग करताय, ग्रज दवरताय, उसांबळ जाताय, फकत वायट तूं करतलोय, समाधान जोडचो नाय. देखून मातेवाच्या वांजेलांत आमी वाचता अध्याय 5:22, अध्याय 5:22. पूण हांव तुमकां सांगता, पूण हांव तुमकां सांगता, सो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता, कोण आपल्या भावाचेर, भयणीचेर, आवयचेर, बापायचेर, भयणीचेर, कुटुंबाचेर रागार रावता, ताका निती सभे मुखार हाडीस जाय. ताका निती सभे मुखार हाडीस जाय. आनी सो कोण आपल्या भावाक आरे पेद्दा म्हणटा, कोण एकलो आपल्या भावाक आरे पेद्दा म्हणटा, ताका इन्सल्ट करता, ताका अंडर एस्टिमेट करता, ताचो मान काडटा, ताची मर्याद काडटा, ताका इन्सल्ट करून ताच्या विशयान नाना तरांचे कोबरो करतात, साडयो सांगतात, ताका साणेद्रीन सभे मुखार हाडीस सानेत्रीन जाय. सभे मुखार हाडीस जाय. आनी सो कोण ताका आरे पिश्या म्हणटा, ताणें हेमकोंडाच्या उच्यांत लासास जाय. पळया हें देवाचें उतार. पिश्या म्हणटा, मान करता, जीव हानी म्हणी वय मान हानी न्ही. जायते पटी आमी खबरो करता, एकामेकाचे खबरो करचे, पाद्रींची खबर, धार्मिकाची खबर, तांची खबर, हांची खबर. इतली थोडे सवयांची बोळ जाला. खबरो करनातल्या शिवाय न्हीद पडना, खबरो करनातल्या शिवाय समाधानच ना, उलयल्यातल्या शिवाय जायना. जावंक पुरो ह्या जागाची, जावंक पुरो धार्मिकाची, जावंक पुरो आनी कोणाकाची खबरो करचे, फकत खबरो. इतले सायकोलॉजिकली मानसीकतान कंट्रोल नासतना असले एका बंदणेंत आसात खबरो करून. पिश्या म्हणटा, आरे पेद्दा म्हणटा, थंयसरल्यांक देवाचें उतार म्हणटा. जेजून म्हणटा ताणी हेमकोंडाच्या उज्यांत लासास जाय. आज आमी मिसाक येता, मागण्याक येता, आराधनाक येता, नोवेनाक येता, कितेंय बदलावण जायना जाल्यार कितें फायदो. देखून सांत पौल तिमोथीक बरयलें त्या पत्रांत म्हणटा देवाचें उतार तुजी जिणी बदलूंक, सुखी तितवूंक, जिणेचें परिवर्तन जावंक आदार दिता. देवाचो परतो भक्त जावंक आदार दिता. देखून मोन्य पुस्तकांत आमी वाचता अध्याय 16:22. झुजारा प्रास स्वस्तीक मनीस बरो. एक झुजारी पळय रागिश्ट, तो रागान कालें करता, मेळिल्ल्या आपल्या दुस्मनांक तो कातरता. पूण स्वस्तिकाय आसलो मनीस, समाधान आसलो मनीस, राग करिनातलो मनीस, सोंसून व्हरचो मनीस कितल्याकी बरो म्हणटा देवाचें उतार. शार स्वाधीन करतेल्या प्रास एक झुजारी झगडे करून शार राष्ट्र आपल्या स्वाधीन करच्या प्रास स्वनियंत्रण आसलो मनीस बरो. सेल्फ कंट्रोल, आमचो राग कंट्रोल करता पळय तो मनीस बरो म्हणटा देवाचें उतार. जायते फावटी आमी राग कंट्रोल करूंक जायना. पर एक तशेंच जालें, एक आयलो मनीस म्हजे लागीं, फादर कितें करचें म्हण कळना फादर, काजर जावन 3 वर्सां जालीं, आज म्हणटा समाधान ना फादर, कितें करूं हांव, समाधान ना. हांवें म्हयन्याक 2 म्हयने फाटी गांवांक येवचें फादर, 1 म्हयनो गांवांत रावचें, 1 म्हयनो भायर वचचें. शिप्पार काम करता, रिग्गान काम करता. काजर जावन 3 वर्सां जालीं फादर, ल्हान भुरगें आसा. पूण घरा म्हजी बायल एकदम रागिश्ट फादर, एकदम रागिश्ट, कठीण. देखून काल जालें म्हळ्यार हांवें बायलेक म्हळें, हांव टिपायर बसलो, टी व्ही पळयतलो, भुरगें तेंत आसलें, आनी बायलेक सांगलें तूं कालेक बेश्टेच राग करताय, देखून फाल्यां आमी या मागण्याक या म्हूण सांगलें. नाजाल्यार डॉक्टरा लागीं म्हूण या, तें जावन आमी कावन्सिलिंगाक पाद्रपा लागीं या म्हूण सांगलें फादर. हांवें पयले कितलो राग येयलो की हांव काल्या पिशेंगी म्हणालें त्या टिपायर, आमी टिपायर लागीं बसले, हांव टिपायर ते पेपर वेट आसले, पातोर आसलो, काडलो आनी टी व्हीक ताणें मारलो, टी व्ही फुटली फादर.
भुरगे हे पटी पळोवन उसो म्हणजो भुरगे हे पटी भियोन रडोन गेले फादर हांव कितें करूं फादर देखून काल म्हाका बेजार जालें काल आमी एजम दितलें पयले पटी फादर हांव 12 वचून एक पेग सोरोप येलो समाधाना खातीर आज तुमचे लागीं आयलां फादर म्हणजे पयले कशें हांवें समाधान करचें म्हूण कळना कितें करूं फादर हांव म्हाका कळ्ळें पिशेगी म्हणाले न्ही एक फातर पेपर वेट फातर आसलो काण टीव्हीक मारलो टीव्ही पिटो पिटो हांव कितें करूं फादर डायवोर्स दिवं सोडूंक ल्हान भुरगीं आसा की धाकटे लागीं व्हरूंक तें आयकना काजो जाल्यार दिसांत हांव 3 वर्सां हांव समाधान ना फादर म्हाका कालें म्हूण गोत्तू ना थोडे तेंपा आदीं एक स्त्री आयली फादर म्हज्या घोवा लागीं हांव बिलकूल रावना फादर ताचो राग म्हणून पळयल्यार 13 वर्सां हांव बघून आसा फादर तुमी आयकल्लें पळोवन 6 म्हयने हांव कशें म्हज्या घोवा लागीं रावली आतां 6 म्हयन्यांत हांव वखद करनासा फादर ताच्या रागाक हांव पिशी जाल्या काजो जाल्यार दीस आतां आज म्हणचें समाधान ना फोनार गाळीत दिवचें आनी ती भुरगीं गांवांक तो येताना भियेतात फादर घरा आयिल्ल्या तक्षण ताणें मारचें म्हाका दाडी दिवचें भायर घालचें गाळी दिवचें गाळी सोंचें भुरगीं भियेतात कितें करूं फादर म्हाका तो गोवी नाका काले नाका तोच रावूं दी बायल इस्रायला गेली भुरग्यांक हॉस्टेलांत दवरलें काजार विच्छेदन आज कितलींशीं आमचीं भुरगीं आज रागा वरवीं आसात कितले सुसायड जाल्यांत काल एक सांगल्ल्या कारणा खातीर बरें शिक गो मोबायल यूज करनाका गो मोबायल यूज करनाका रे बरें शिक रे म्हणल्यार रागान सुसायड केल्ली आसात बांयन पडिल्लीं आसात भुरग्यांक कांय सांगचें बरी ना राग कित्याक अशें जाता कित्याक कंट्रोल ना देखून देवाचें उतार म्हणटा एका झुजारी प्रास सोंसणीक मनीस बरो सोंसणीक काय आसलो मनीस बरो समाधान वर्तें आज रागा वरवीं अमेरिकेची एक समीक्षा म्हणटा 80% पिडा येवची रागा वरवीं मानसीक पिडा जावं पुरो आमच्या कुडीची कसलीय पिडा BP जावं शुगर जावं गॅस्ट्रीक जावं शिरांची पिडा जावं हाडांची पिडा जावं संदाची पिडा जावं लूज मोशन जावं जायते पटी पिडा येवची रागा वरवीं बोगसूंक जायनातल्या वरवीं कंट्रोल जायनातल्या वरवीं पिडा येता देखून मोगाच्या भाव भयणीनो सायकॅट्रीक वखद जायना देवाची कृपा मात्र ह्या रागाक कंट्रोल हाडूंक खालतेपण समाधान सोंसणीकाय येवंक जेजू क्रिस्ताच्या आमोलीक रागात ताचें नांव आनी ताची कृपा मात्र देवाचे उतार मात्र आमकां कंट्रोल हाडूंक साध्य आसा देखून मातेवाच्या वांजलांत वाचता आमी आद्य 26, 28 पेद्रून तालवार काडली मारूंक रागान तुजी तालवार पोत्यान घाल जो कोण तालवार घेता तो तालवारीन नास जाता कायनान रागान आबेलाक द्वेषित मारले म्हणण्यो पुस्तकांत वाचता आमी अध्याय 14 ओळ 17 अध्याय 14 चॅप्टर 14 वर्स 6-17 नाकार राग असलेलो मनीस मूर्ख करण्यो करता मुंगोपी म्हणटात पळय आमी जायते फावटी म्हणटा ताका नाकार राग म्हणटा ताका नाकार राग पूण देवाचे उतार म्हणटा नाकार राग आसलो मनीस मूर्ख करण्यो करता फुलिश काम करता ताचें खंयचेंय काम समज जायना नाकार राग आसलो मनीस पूण कोट्यो येवच्यो करता ताचे सगळे प्लॅन पळय प्रोजेक्ट कोट्यो येवजणा तो करता खंयचेंय सक्सेस जायना तो द्वेषक पात्र जाता तो द्वेषक ग्रज रिवेंज करूंक कारण जाता उपरांत 29 सोंसणीक मनीस वर्ती समजून कोणाक पळय सोंसणीकाय आसा कालतेपण आसा सोंसून व्हरता पेशन्स म्हणटा हांव सोंसणीक मनीस वर्ती समजणी दाखयता ताका अंडरस्टँडींग आसा आज गोव बायलां मदें तें जायचें
गोवानी झगडचे भायल्यांनी झगडचे कांय फायदो ना. कितली कुटुंबां आज असल्या परिस्थितींत आसात. गोवान सांगलें बायल आयकना, बायल सांगलें गोवा आयकना, अंडरस्टँडींग ना. असल्या मिसअंडरस्टँडिंगा वरवीं आज कुटुंबां फुटल्यान भुरगीं देदेस्पोर जाल्यात, भुरगीं नासाचे अंतर आसात, कुटुंबांत समाधान ना जालां. देखून देवाचे उतार म्हणटा सोंसणीक मनीस समजणी दाखयता, नाकार राग असलेलो मनीस पुरते मूर्खपण दाखयता. नाकार राग असलो मनीस पुरते मूर्खपण दाखयता. अट्टर फुलिशनेस. नाकार जायते पटे आमी म्हणटा शॉर्ट टेम्पर, हॉट टेम्पर. फादर मागा दया कर म्हज्या राग पयसोचे खातीर मागा. आज आमी मागाचे. उपरांत म्हणण्यो 15-18 चॅप्टर 15 वर्स 18. चॅप्टर 15. नाकार राग असलेलो मनीस नाका राग शॉर्ट टेम्पर असलो मनीस झगडी साळयता, झगडी साळयता. पूण सोंसणीक मनीस मनाभेद पयस करता. सोस्तेक कंपॅरिझन पळया. नाका राग असलो मनीस आनी सोस्तेक असो मनीस. नाका राग असलो मनीस झगडे करयता. जावंक पुरो एका कुटुंबांत घोव बायलांमध्ये, जावंक पुरो बायलेमध्ये, कुटुंबामध्ये, मायमावमध्ये आणि शेजारामध्ये, वाड्यामध्ये आनीकय मध्ये कोणाक पळय राग तो झगडी साळयता, झगडी आसा करता. पूण सोंसणीकाय आसलो मनीस मानाभेद पयस करता. तो तर भेद करना. ताच्या मतींत ग्रेस्त दुबळे असलो तसलो म्हणना. सोंसणीकाय असो मनीस हंबल घालतो, सदांच स्माईल ताच्या तोंडार, चेअरफुल, एव्हरग्रीन म्हणटा आमी असलो मनीस. देखून मोगाचे भाव भयणीनो, आज थोडो वेळ आमी नियाळ केलो भिरांत हे कुडीचे आनी आत्म्याचे ताणेन बुकेन आमी आयल्या. कुडीचे रक्तमासा प्रमाणे जिवोवचें म्हळ्यार राग, द्वेष, हगे, पारीकपण, झगडे, लढाई, स्वार्थ, अपस्वार्थ, मोसोर हे पुरा कुडीचे वंदवण्यो. पूण आत्म्याचे समाधान, शांती, बळेपण, सोंसणीकाय, समजणी हे पुरा पवित्र आत्म्याचे. देखून आमी खंयच्या तरांची जे सांत पावल रोमाकारांक बरयलें त्या पत्रांत आमी वाचता. कुडीच्या वंदवण्यांक आमी आत्मा पवित्र आत्म्या प्रमाणे जियेया, रक्तामासा प्रमाणे न्ही. रक्तामासा प्रमाणे जिये नासतना पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन जियोंक ती कृपा मागया, भलायकी जोडया, कुटुंबां बांदया, भुरग्यांक शिकया, बरें वातावरण आसा करया आनी ह्या मरिफात आमकां तुमकां बरेंपण जातलें. देखून उबे रावया आनी ह्या घडये पवित्र आत्म्याची कृपा मागून त्या सर वायट वंदवण्याचेर, आमच्या कुडीक बाधा काडच्या वंदवण्याचेर, आमचें समाधान पाड करचें त्या वंदवण्याचेर, आमचो आत्म बळिश्ट करच्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेचेर जियोंक बोळ आनी सगत आतां ह्याच आमच्या सोम्या जेजूतावन, ताच्या पवित्र नांवातावन, ताच्या पवित्र रक्तातावन आतां आमी मागून घेवया. सोडानीस जिजूतून सुसाई म्हाका, सोडानीस तुजो मोग साई म्हाका. सोडानीस जिजूतून सुसाई म्हाका, सोडानीस तुजो मोग साई म्हाका. सोडानीस पवित्र आत्मो साई म्हाका, सोडानीस तुजी कृपा साई म्हाका. सोडानीस सो पवित्र आत्मा साई म्हाका, सोडानीस तुजी कृपा साई म्हाका. अर्गा जेजू, 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 अर्गा जेजू. सोम्या जेजू, तुझ्या पवित्र आत्म्याक म्हाका दी जेजू. तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सोस्तीकाय आनी समाधान आनी देणें दी. चड आनी चड म्हाका जाय जेजू. तूं तुजे शिवाय म्हाका कितेंच नाका. तुजी कृपा आसल्यार पुरो जेजू.
तुझ्या पवित्र आत्म्याचे देणे म्हाका जाय जेजू तुमचं जाय म्हाका जेजू तुमचं जाय सोडानिस तुझी दया साई म्हाका सोडानिस तुझी काकूट साई म्हाका तुझी दया सोडानिस तुझी दया साई म्हाका सोडानिस तुझी काकूट साई म्हाका सोडानिस तुझी दया साई म्हाका तुझी काकूट सोडानिस तुझी काकूट साई म्हाका सोडानिस तुझी दया साई म्हाका सोडानिस तुझी काकूट साई म्हाका ईसुवे जीवा येशुवे जीवा ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಜೀವ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಯೇಸುವೇ Yes, my Lord. ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ Jesus, son of David. ನನ್ನ ಜೀವ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಜೀವ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಯೇಸು तुझ माझा जीव तुझ माझं सकत तुझ माझे बळ तुझ माझे भद्र कोटे तुझ माझं भरवसो तुझ माझे बाचावी तुझ माझे समाधान जेजू तुझ्या शिवाय कित्यांच म्हाका ना जेजू तुमचं जाय म्हाका म्हज्या भुरग्यांक म्हज्या दादल्याक म्हज्या बायलेक म्हज्या कुटुंबाक आनी आमकां समेस्तांक जेजू तुमचं जाय तुमचं म्हाका भलायकी तुमचं म्हाका आदार तुमचं पुरो सोम्या तुमचं म्हजो भरवसो सोडानिस समाधान साई म्हाका सोडानिस तुझे बोक्साणे साई म्हाका सोडानिस समाधान साई म्हाका सोडानिस तुझे बोक्साणे साई म्हाका सोडानिस समाधान साई म्हाका सोडानिस तुझे बोक्साणे साई म्हाका सोडानिस समाधान साई म्हाका सोडानिस तुझे बोक्साणे साई म्हाका नमन जेसू नमन जेसू नमन जेसू नमन तुका वंदन नमन जेसू येशुवे नमन तुका Lord Jesus नमन जेसू mighty power नमन तुका नमन जेसू नमन गुणकर जेसू गुणकर माता गुणकर जेसू गुणकर माता गुणकर जेसू गुणकर माता हालेलुया आमच्या आजूबाजूला सगळ्या पवित्र आत्मा देवाने उद्या करिये त्याच्या आत्म्यात देवाने सत्यान भरले हालेलुया हालेलुया ये सांगतोस बापा ये सांगतोस बापा तुझी महिमा प्रकट कर या करिये या सर्व भक्तिकांचे या तुझ्या लोकांचे या सर्वांचे आशीर्वाद करून घे सांगतोस बापा जेजुला की मागून दाड या सर्व भक्तिकांचे पावडताचे समाधान शांती संतोष भलायकी समज काय देवाने येऊनी पवित्र आत्म्याची कृपा देवाने येऊनी touch with the mighty power anoint us with the mighty power hallelujah 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 sierra hala bala 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 bala
Hala bala 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 bala. Hala bala 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 bala. Share hala bala salam bala bala. Jigam bala bala salam hassa balam bali. Yes, in the mighty power of Jesus. All out the name of Jesus. I bind them with the mighty power. Anoint them with the mighty graces. Touch them with the mighty graces. Hallelujah, 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 hallelujah. Share hala bala 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 bala. Touch with the mighty power. Anoint them with the mighty power. I bind them with your mighty graces. Touch them with the mighty graces. Lord Jesus, anoint them, fill them with the mighty power. Hallelujah, 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 hallelujah. पवित्रात्मा या घड़ी देवनी होनी पवित्रात्म्याची सगळं देवनी होनी समाधान शांती संतोष बळवकी होनी सांज दोरेस या घडी आमच्या बसत आम्हा समेस्त बसत मागोरे होनी या तळारी आमच्या हर एका भक्तिकांत दावड त्यांचे आशीर्वाद करून दे या तळाची सर योजना फळाभरीत जाऊ दे सर तळाचे अडकले पैस करू दे आमचो राग क्रोध हागे द्वेष झगडे लढाई सगळे आमच्या ताव पैसच दे सर तळाची वाईट चिन्ह खोटी चिन्ह पैसच दे नेगेटिव्ह चिन्ह पैसच दे ब्लॅकमेल जाऊनचे सगळे पैसच दे राग विराग आमच्या ताव पैसच दे पवित्रात्म्याचे ध्यान संतोष समाधान शांती फळायकी सर्वच काही सगळे मिळते टच विथ द माइटी पॉवर हील देम लॉर्ड हील देम तुझ्या पवित्रात्म्याच्या गुण करची सगळ्या कापून तू गुण कर पवित्रात्म्याच्या सत्याच्या सत्तेत जेजूच्या पवित्र गुढीच्या रक्तात सगळ्या भरे कर आणि गुण कर वाचा मी दी सोम्या भरे कर हालेलुया 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 हाले बला 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 हाले बला 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 शेअर हाले बला टच विथ द माइटी पॉवर हील देम ವಿತ್ ದ ಮೈಟಿ ಗ್ರೇಸಸ್ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಯೇಸು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಲಿ ಆನಂದದಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಲಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 एक घड़ी पर सोम्याचे आम्ही दिश्ट घालया या घडये कितें जाय भावा आनी भयणी तूं माग या पवित्र तळाचो सांत लोरेस आमचे खातीर विनाती करता मोरी माय या घडी आमचे बसोत मागता जायत्यां बसोत आमी मागया तुज्या बगले नासल्यां बसोत माग हेरां बसोत तूं माग पवित्रात्म्याच्या देण्या बसोत तूं माग सगळें बरें जातलें सांत लोरेस कोणाक रित्या हातांनी पाटी धडसो ना बावर्तन माग सर तरेची पिडा शिडा आमचे तन पयस वचों दी गुण करची सकत मेळोन आमचे दोनी हात आमच्या अर्द्याचेर दवरया खंयच्या पिडेंत आमी कश्ट जावन त्या पिडे खातीर मागया इतलो जण हांगासर आसा इतलो लोक आसा जेजू दारूण न्हय जेजू मोगाळ सस्नीक जेजू आमकां कोणाय रित्या हातांनी पाटी धाडिना थानेल्लो लोकांची भुकेल्ल्या लोकांची तो बिरमोत पावलो 3 दीस 3 राती हांव लोक ताचे सांगत आसलो तांकां पळोवन ताचे काळीज मोवाळ्ळें गवडीनांतले हिंडाबरी आसले पळोवन तांचे काळीज मोवाळ्ळें आज आमची बिरमोत पावचो ना तो जेजू बिरमोत पावतलो एक ना अनेक रितीच्या पिडेन कश्ट जायतो लोक पिडेत आसा जायतेनी मागोंक सांगला त्या आवयन सांगले बरी हांव कॅन्सर पिडेंत आसा फादर म्हजे 10 वर्सांचे भुरगें शुगरांत आसा मागा फादर असल्यांक आनी जायत्या सोबारांक जेजू ह्या घडये गूण करूं दी जायत्यांनी मागोंक सांगला येसुवे हे जेजू दाविदाच्या पुता आमची बिरमोत पाव तुका खुशी आसा जाल्यार आमकां बरें करूंक जाता जेजू तुका मन आसा जाल्यार आमकां गूण करूंक जाता हे जेजू तुवें एक उतार सांगल्यार पुरो म्हजो साकर बरो जातलो तुवें एक दिश्ट बिरमोतीची दिश्ट म्हजेर आमचेर घाल्यार पुरो जेजू हांव बरो जाता जेजू ह्या समेस्तची बिरमोत पाव तुजी खुशी वय जाल्यार ह्या घडये आतांच या आनी आमच्या भाव भयणींक पिडाक गूण कर देखून गूण कर म्हणलें गीत आमी गावया
ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆಯಲ್ಲ ನಾಳೆಯಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷಣವೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆಯಲ್ಲ ನಾಳೆಯಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷಣವೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆಯಲ್ಲ ನಾಳೆಯಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷಣವೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. निन्ने आता या घडीये माझ्या जाऊन दे पीडा गुण जाऊन दे आमच्या पिढ्यात आम्ही कष्ट आहोत ते पीडा टेक अवे ऑल द सिकनेसेस थ्रू द पॉवर ऑफ द रिजरेक्शन टेक अवे ऑल द सिकनेसेस थ्रू द पॉवर ऑफ द रिजरेक्शन I bind each and everybody's sicknesses through the power of the resurrection. Hallelujah, 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 hallelujah. जेजू जेजू ताची सरतरची पिडा चिडा गुण कर बरी भलायकी फाव कर प्रति एकल्याक आपूण खंयच्याय पिड्यान कश्टात जाल्यार तुझ्या आमोलीक रक्तान तुझ्या आमोलीक घायांनी तांची पिडा गुण कर सगळ्या पिडेस्तान बरें कर आनी गुण कर तुझ्या आमोलीक रक्तान तुझ्या नांवान गुण जावं दी. हालेलुया हालेलुया. दैविक सत्तेन तुझ्या गुण कर जेसू गुण कर जेसू गुण कर जेसू दैविक सत्तेन तुझ्या गुण कर जेसू आपोड जेसू दैविक दर्शन तुझ्या आपोड जेसू. Alleluia, 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 Alleluia. देवी गलियां स्वामी असो आशीर्वाद घेवया कव्या येद्या वडा सक्रामेंता. येद्या सक्रामेंता Sestan amor koruya Purvilata upabota Novioriti agarya Salvote Oscar Bavatachi Divya Sase Papa Sase Allah Sani Stuti Sa Oti Mahima Sasta Sasta Ekastanya Asita Tutado Chaspiri Samasumi Amen. प्रार्थूया. हे देवा विचित सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. या भोव पवित्र मिस्तरांक आमी मान करतना या क्रुसार तावन दैवीक सकत तुझ्या पवित्र रक्तांत तावन दैवीक गुण करची सकत वाळोवन दी. आमचे ते असले कुडीचे वंदवण्यो राग द्वेष हगे पयस कर. पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी आमकां भर सोस्तेक समाधान फाव कर. पिडा शिडा गुण कर मोग समाधान फाव कर. हे मागणी आमी करता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. Amen.
सोम्या सोम्या मंदिरात तुझ्या अर्गांनी स्वरूपात तुझ्या गीतांगावर प्रणाम अर्पिता बली पेटून तुका वंदिता दिनपणी तुका हसिता दया माया तुझी नियता पातकीची बोगस म्हणता आदर कृपा बेजा शेता सोम्या सोम्या मंदिरात तुझ्या अर्गांनी स्वरूपात तुझ्या गीतांगावर प्रणाम अर्पिता बली पेटून तुका वंदिता बापाचे नवे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू तुमचे सगळे आस जेजून आपल्या सिसांक देवाचे उतार समजोवच्या खातीर ओपाऱ्या मारिफात तांचे लागीं तो उलय लागलो तांणी शिकोवन नासले ते आशिकपी जावन आसले आनी त्या आशिकप्यांक जेजून शिकपी जायशें केलें देखून जेजून म्हणलें बापा हांव तुका अर्घ दिता बुद्धवंत तो लिपोवन दवरिल्ले संगती ह्या ल्हानांक तुवें दिल्ल्या खातीर अर्घां दिता आनी त्या आशिकपी शिसांक जेजून ओपाऱ्या मारिफात देवाच्या उतराची देवाच्या राजाची समजोवणी दिली आज तोच जेजू ओपाऱ्या मारिफात आमकांय देवाच्या राजा विशयान सांगता आमचे कान आसले दड्ड जायनासतना आमचे मन आसले दड्ड करिनासतना आमच्या काळजांत शेत म्हणलें तें बी येवंक आनी त्या उतरा प्रकार जिवंक कृपा मागया जायते फावटी आमी चलवून गेल्या कान आसोनी आमी केप्पे जाल्या तोंड आसोनी आमी मोने जाल्या देवाचे उतार आयकूना आनी ते परगट करूना देवाचे राज समजोवंक शकूना ह्या खातीर बक्षणे मागया हे आमी भेटोवचें बलिदान सर्गींच्या बापाक मानतात असले जावच्याक सर आमच्या पातकाची दूख धरया आनी म्हणया हांव पातकी सर्वपिदार देवा आणि तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सुमकां मनान चिंतन थोड्यांक सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जैतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसूक बगेवचो संख्वा मरी सगळ्या देवतां आनी मुक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या संस्पर्या देवा लागीं गुणादी करप म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाचें जिवीत फावो करूंक काकूत ख्रिस्तो काकूत ख्रिस्तो काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत महिमा महिमा देवा ओम सरी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्वीच्या राया सर्ववेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार
나와 건다 소비한 예수 그리스도 बापा तुझ्या मोगाच्या उजान पेटून भाग्यवंत लॉरेन्स दुर्बळांच्या सेवेंत विश्वासी राहून रक्त साक्षाचे कष्ट मरण सोसून मायमेवन जावंक पावलो ताच्या मोगासारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांत वाडोय ताच्या पावलांनी चलोंक आमकां बळ दी आमच्या सौम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझ्या सोवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वचप सरस्पराचे उतर म्हाका पावले आनी ओ संदेश जेरुजलमाक आयका सारको प्रगट कर. सरस्पोर अशें म्हणटा तुज्या तरणाटपणाच्या मायपासाचो म्हाका उगडास आसा. आरण्यांत बी ओंपून नातलेला भुंयत तुवें म्हजे फाटल्यान येवन एका होकले बरी म्हजो कसो मोग केलोय म्हूण म्हाका उगडास आसा. इस्रायल प्रजा सर्वस्वराक एक पवित्र प्रजा जावन आसली. ताच्या पिकाचे प्रथम फळ ती जाणी ते खेले ती गुन्यांवकार जाली. उलयता तो सरस्पोर पिकाल देशांत ताची फळां खावन आनी ताची संपत्ती भोगोवंक हांवें तुमकां हाडली. पूण तुमी भितर सरतच म्हजो देश तुमी बेश्टायलो आनी म्हजें दायज कांटालाचें करून सोडलें. सरस्पोर खंय आसा अशें ह्या जाकांनी विचारलें ना. धर्मशास्त्र राखतात ते म्हाका वळखले नात. गवळी म्हजेर उपराटले प्रवादी बाळदेवाच्या नांवान प्रवाद करूंक लागले आनी व्यर्थ मूर्ती फाटल्यान गेले. हें पळोवन तूं मलबा अजाप जा. झींट मारलेले जावन तरतर उलयता तो सरस्पोर. म्हजे परजेन 2 वायटां केली. तांणी म्हाका जिव्या उदकाचे झरीक सांडलो. तांणी आपणा पासत बांयो खणल्यो. उदक धरूंक उपकारनान तो पुडक्यो बांयो. देवाचे उतर हें. देवाचे उतर. तुझे तयासा सर्वेस्परा जीविताची तुझे तयासा सर्वेस्परा जीविताची तुझे बोळे फोन सर्वेस्परा
आसा सर्वेस्परा जिविताची कितलो आमोलीक देवा मोग तुजो देखूनच मनीस तुझ्या पाकट्यांचे सावळे काल आसरो सोदता तुझ्या घराच्या सुबामपणान ती दादोशी जातात तुझे गोडसाणेचे जरीचे उदार तूं तांकां पियेवंक दिताय तुझी दया आसा सर्वेस्परा जिविताची तुझे दया आसा जिविताची आनी तुझ्या उजवाडान आमी उजवाड देखता तुका वळखतल्या तुजो मोग सदां दाखय बऱ्या मनाच्या तुझी न्यायनीत निरंतरी लाभय तुझी दया आसा सर्वेस्परा जिविताची Hallelujah, 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 Hallelujah. सदैव तूं बाळ सर्गा संसाराच्या धन्य कित्याक सर्गींच्या राजाचे घूम ल्हानांक तुवें उगडलाय Hallelujah, 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 Hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया. उपरांत शीस फुडें येवन जेजू लागीं विचारी लागले तूं तांचे लागीं ओपारेंनी कित्याक उलयताय ताणें तांकां जाप दिली कित्याक म्हळ्यार सर्गींच्या राजाचे घूट समजूंक तुमकां फावो जालां तांकां फावो जावंक ना जाचे लागीं आसा ताका भरपूर वमतसर दितले आनी जाचे लागीं कांय ना ताचें आसलें सयत काण व्हरतले देखून हांव तांचे लागीं ओपारेंनी उलयतां कित्याक ते पळयतात तरी तांकां दिसना आनी ते कान दितात तरी तांकां आयकना वा समजना अशें तांचे थंय सिद्ध जाता इजायाचो प्रवाद तुमी परत्यान परत्यान कान दितेल्यात तरी तुमकां समजोवचें ना दोळे सोण पळयतेल्यात तरी तुमकां दिसचें ना कारण हे परजेचें काळीज दाड्डें जालां तांचे कान दाट जाल्यात आनी दोळ्यांक पडलां दांपण ना तर तांच्या दोळ्यांक दिसतें तांच्या कानांक आयकतें तांचे मोतीक समजतें अशें म्हजे थंय ते पाटी परतते आनी हांव तांकां गूण करतों पूण भागी दिश्ट आसले तुमचे दोळे आयकून सकत आसात तुमचे कान सतूच हांव तुमकां सांगता साबार प्रवादी आनी भाग्यवंत तुमी पळयतात ते पळोवंक आशिल्ले पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना आनी तुमी आयकतात ते आयकूंक आशिल्ले पूण तांकां तें आयकूंक मेळ्ळें ना देवाचें उतार हे
वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या न्हू अशें सांगलें आमी आयकलां जावंक पुरो. देवान आमकां 2 कान दिल्यात पूण एकच तोंड दिलां. कित्याक म्हळ्यार देवाची आशा देवाची खुशी कितें गी म्हळ्यार आमी उलोवंक दिवचो वेळ कितलो आमी उलोवंक आमी वेळ दिता ताचो दोडतो वेळ डबल द टायम आमी आयकोवच्यांत खर्च जाय. आमी कितलो वेळ उलोवच्यांत खर्चिता ताचो दोडतो वेळ आमी आयकोवच्यांत खर्च जाय. आयकोवचें म्हळ्यार बायबलांत एक कानांत आयकून आनी एक कानांत सोडचें न्हय. तशें बायबलांत आयकोवचें म्हळ्यार गुमान दिवचें संपूर्ण रितीन मेतेर जावचें. आनी देखून गुमान दिवचें म्हळ्यार संपूर्ण जीवच कान जावन परिवर्तन करणं आमकांच आमी थंय मेतेर करचें. देवाच्या उतराक पाळो दिवचो संपूर्ण रितीन भाग घेवचें हें जावन आसा आयकोवचें म्हळ्यार. आयच्या सुवार्थेंत आमी आयकल्ल्या सुवार्थेंत आमी 3 सवालां काडी येता थंय तावन. प्रत्येक रितीन इजाया प्रवाद्याक जेजू खाण घेता आनी ती उतरां तो वापरता. आनी ती 3 सवालां जावन आसात. आमचें काळीज दाड्डें जालां गी, आमचे कान दाट जाल्यात गी आनी आमच्या दोळ्यांक धांपण पडलां गी. ह्या 3 विशयांचेर आमी आज थोडें चिंतन करया. काळीज दाड्डें जावचें म्हळ्यार कितें. बायबलांत काळीज जावन आसा भावना अत्रेग आनी भावार्थ उदेवचो जागो. काळीज दाड्डें जावचें म्हळ्यार काळीज दारूण जावचें हार्ड हार्टेडनेस बिरमोत नासलें काळीज काकुळट नासलें काळीज. देखून आमी निर्गमन पुस्तकांत थंय पळयता हांव सर्वेस्परान पारेवाचें काळीज दारूण केलें आनी तो ताका आयकलो ना. तो ताका आयकलो ना म्हळ्यार काळीज दारूण करचें म्हळ्यार देवाच्या विरोध काम करचें. देवाच्या खुशे विरोध वेचें देवाकच आमी विरोध रावचें. कारण काळीज दारूण करचें म्हळ्यार देवाच्या विरोधूच काम करचें म्हणून अर्थ. दुसरें कान दाट जावचें म्हळ्यार कितें. कान दाट जावचें म्हळ्यार अविश्वासी जावचें. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावल म्हणटा संदेश आयकल्ले निमती देवाचे उतार आयकल्ले निमती आमचे थंय भावार्थ उत्पन्न जाता. संदेश आयकल्ले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता. तशें म्हळ्यार संदेश आयकनातल्या वरवीं भावार्थांत आमी शेळेता भावार्थ आमचो दंडळटा तिरासण आमी सांडटा. कान दाट जावचें म्हळ्यार भावार्थांत शेळेवचें. त्या दाळा भावार्थ शेळेता त्या दाळा आमी सासणीक जिवितात हांव एक मेट पाटी काडल्या बरी जाता आनी सैतानाच्या वाटेन आमी चल्ल्या बरी जाता. हें म्हळ्यार कान दाट जावचें म्हळ्यार अशें. आनी दोळ्यांक धांपण पडचें म्हळ्यार कितें. मातेवाक बरयल्ल्या वांजलांत आमी वाचता जेजू म्हणटा दोळे जावन आसात कुडीचे दिवे. कुडीचे दिवे दोळे सारके आसात तर कुडींत उजवाड आसा. आमी खंय वता आमकां दिसता वाट दिसता सतान चलता आमी नीज सतान चलता आनी देव जावन आसा उजवाड आनी सत. आमच्या कुडींत उजवाड आसचो म्हळ्यार आमचे दोळे दिसचे म्हळ्यार सताच्या वाटेन आमी चलत्या देवाची आमी चलत्या उजवाडाशी आमी चलत्या म्हणून अर्थ. आनी दोळ्यांक धांपण पडलां तर ताचे ऑपोजीट काळोखांत आमी आसा. काळोख म्हळ्यार बेंदिस्ता कावजणी आसा थंय गोंदळ आसा घुसपड आसा. हें जावन आसा दोळ्यांक धांपण पडचें आनी अशें जाय नये म्हणून आयच्या सुवार्थेंत जेजू आशेता. आमचे काळीज दाड्डें जाय नये आमचे कान दाट जाय नये आमच्या दोळ्यांक धांपण पडनये म्हणून जेजू कुशी व्हरता. देखून जेजू म्हणटा बागी तुमी आनी आमी. बागी आमी. कित्याक
देवाच्या राजाचे गूट आमकां ते परगट जाल्यात, ते आमकां मेळ्ळ्यात. देवाचे उतार आमच्या हातांत आसा, आमकां वाचूंक कळटा, आयकता आमी आनी आमी भागी. जेजू जावन आसा देवाचो शब्द, देवाचे उतार मनीस जाल्लो, आमच्या मदें जियेलो. देवाचेंच उतार एकच उतरान देवान हो संवसार केलो, तेंच उतार जावन आसा जेजू क्रिस्त. ते उतार आमच्या सांगाता जियेले, देवाचो शब्द मनीस जालो. आनी हे उतार, हे देवाचो शब्द आमचेशी विविध रितीन येता. येवकरिस्तांत येता, ह्या जगा मुखांत येता, समुदाया मुखांत येता. लोक देवाची परजा आनी प्रत्येक रितीन देवाच्या उतरा मुखांत्र जेजू आमचे कडेन उलयता. आनी तो येताना, जेजू क्रिस्त आमकां मेळूंक येताना आमी आमचें काळीज दाड्डें केल्यार, कान दाट केल्यार, दोळ्यांक दांपण घाल्यार जायना. अशें करूंक आमी देवाच्या उतरांत लागीं वचूंक आमी कितें करीत जाय? ह्या दिशेन 4 शब्द आमी उडास दवरचे. कन्नडांतले 4 शब्द प्रमुख. पयलो शब्द जावन आसा श्रवणा. श्रवणा म्हळ्यार आयकोनचें, खाली आयकोनचें न्ही, गुमान दिवन आयकोनचें. सामुएलाक देव आपयता, सामुएलाच्या पयल्या पत्रांत आमी वाचता, सामुएलाक देव आपयता आनी सामुएलाक देवाच्या ताळ्याची वळख आसना, देखून तो एलीशी धांवता आनी एलीक समजता देव आपयता म्हणून. आनी एली ताका मार्गदर्शन दिता, गायड करता. नॅक्स्ट टायम आपयल्यार अशें सांग. आनी आमकां कळीत आसा ती उतरां, उलय सोम्या आयकता तुजो चाकर, उलय सोम्या आयकता तुजो चाकर. देखून आयकोनचें म्हळ्यार ट्यून करचें. आमगेर आदले रेडिओ आनी आमी पळयल्यात जाल्यार तें स्टेशन आमी ट्यून करूंक आसलें. करेक्ट ट्युनींग ना जाल्यार 2 ताळे आयकतात, खंयचें की दुसरें चॅनल मेळटा. पूण एक ताळो आयकचें जाल्यार सोमा ट्यून जायचें आमी. देवाच्या उतरांक श्रावणा म्हळ्यार करेक्ट ट्युनींग. एक ताळो मात्र आयकोनचो, देवाचें उतार आयकोनचें. दुसरें जावन आसा मनना. मनना, मनना म्हळ्यार चिंतन करचें, देवाचें उतार आठावचें. आनी मोरी माय आमकां ह्या दिशेन आदर्श जावन आसा. थंय लुकाच्या वांजलांत आमी वाचता, तिणें सर्व संगती आपल्या काळजांत जगोवन दवरून त्यो आठयताली. काळजांत जगोवन दवरून ती आठयताली म्हळ्यार तिणें काळीज तिचें दारूण करूंक ना. पारव्या भशेन ती देवाची खुशी पाळ्ळी, ती विधेय जाली. देवाच्या कामान तिणें सांगात दिलो, ताच्या मिसामान ती वांटेली जाली. हें जावन आसा मनना. मोरे मायेंत जावन आमी शिकाय जाय आसलें. आनी तिसरें जावन आसा निधिध्यासना. निधी आसिना. निधी म्हळ्यार दिर्वें, आसिना खाण घेवचें, आपणावचें. आनी दिर्वें जावन आसा देवाचें उतार, आनी तें आमी आपणावंक आसा. आपणावचें म्हळ्यार मेकींग इट अ सेकंड नेचर. आमचें तें एक दुसरें स्वभाव करून घेवचो. देवाचें उतार आमचें थंय जीर्ण जावन आमच्या रक्तान तें एक जावन दी म्हणून. अशें जावन आसा निधिध्यासना. एजेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकांत आमी वाचता, थंय तो दर्शन पळयता आनी त्या दर्शनान सांगता तो ताळो, मनशा पुता वो कोवळो घेवन खा आनी धादोशी जा. कोवळो देवाचें उतार तें खा आनी तूं धादोशी जा. तुज्या थंय तें एक जावन दी. आनी एजेकिएल प्रवादी म्हणटा, खाल्ल्या उपरांत तो कोवळो मोवा बरी गोड आसलो. एक जावन दी उतार तुज्या थंय. देवाचें उतारच तूं जा, दुसऱ्यांक तें सांग. तूं पयलें देवाचें उतार जा, निधिध्यासना. आनी अकरेचें अनुष्ठाना. अनुष्ठाना, श्रवणा, मनना, निधिध्यासना आनी अनुष्ठाना म्हळ्यार कार्यगत करचें. देवाचें उतार आयकून ताचेर चिंतन मंथन करून तें पाळचें, कार्यगत करचें. देखून जेजू म्हणटा मातेवाच्या वांजलांत, जो कोण म्हजी उतरां आयकता आनी पाळता तो आपलें घर खडपार बांदिल्ल्या एका बुदवंत मनशा बरी. बुदवंत मनीस. देखून देवाचें उतार आमकां आयकूंक आसा, आमी तें वाचूंक आसा आनी आमी तातूंत भाग घेवन एक जावंक आसा. त्या दळा
आमचे काळीज दाड्डे जावचे ना, कान आमचे दाट जावचे नात, आमच्या दोळ्यांक धांपण पडची ना. आमी जेजूक स्वागत करतले हांव देवाच्या उतरा मुखांतर. आनी आज आमी ह्या सुवार्ते वयर चिंतन करते आसतना देवाचें उतार आयकव्या, वाचया, तें पाळया, हेरांक शिकवया आनी आमच्या जिणेच्या मेटांक तें दिवो जावं दी. आमची जिवीत तें उजवाडावं दी. आनी अशें कडपार बांदिल्ल्या त्या व्यक्ती बरी आमचें जिवीत जावं, बुदवंत व्यक्ती आमी जावं म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. संसारिया पोयना साए करे बलिदान मुझे सोमिया ओ देने माता संसारिया पोयना करे बलिदान उदार काळी बापा तुझे विस्तारयासारखे. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळ्ळें आमच्या नित्य शुभेच्छा देवा. प्रितीचे बापा, तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपणी करून भाग्यवंत लॉरेन्स जमनीन पंपलेल्या गोवाच्या कणा बरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत परवा करिनासतना रक्ता साक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो, पवित्र सभेक शुभाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराचे चडवणे पासून आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी दी सर्वेस्परातय वार्ता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देणवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेधर आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे आमी तुका दिन वाचूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. भाग्यवंत लॉरेन्स तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आपले रगात व्हरून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. ह्या परी तुका साक्ष दिवच्या आमकां तूं घट करताय. अशें आमच्या अस्खतकायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळता. देखून सर्गींच्या देवा दुता सांगाती आमी प्रितुमे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता.
बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस्मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची त्याच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्तीक कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले हें म्हज्या उगडासाक करात वावरता सो गुड परगटुया तुझ्या कोर्सा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडलाय सोमिया संवसाराच्या सडगोंडारा आमची सडगोंड बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो मी भक्तीपणे उडास करता आनी जिवीत असो उंडो सडवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभे उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगन बापा जेराल्ड आयजक आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपण सबरवस धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूळ कर तांकां आनी तुजी इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोल पळोवंक फावो कर हांगासर जमलेल्या आम्हा हर एकल्याची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मरे देवाचे माये सांज जुजेतीचो पती भगवन दमदता सालोरेस आमचो शरत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंद वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन 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 आमच्या सडवणदार जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकिल्लें प्रार्थन आमी दीर्घेवन म्हणया आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज समका येव तुझी खुशी सदांच जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचे पालकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले सर्वेस्परा सर्वायटा विघ्नांतले आमकां निवार दया दवरून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमचे सडवणदार जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशनांतले एकतेल्यांक आमकां उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडत्यांचेर दिश्ट घाल तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी आमकां एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदांच काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती पाठोवया देवाचे शेळये
दिले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दे आमकां शांती दे. ओ जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी सुम्या तुमचे दिव्यकरुणेचे म्हाका कवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. ही जेसुगे कळसां म्हज्या दादोस कर म्हाका जिवनांत तुज्या जियेक हांवें संस्कार माया मोगान पुरपा मागता ओडत रेगान ही जेसुगे कळसां म्हज्या दादोस कर म्हाका जिवनांत तुज्या जियेक हांवें संस्कार माया मोगान पुरपा मागता ओडत रेगान. Kengkeran mausumnya saspata Wardi sana stana kesata Kengkeran mausumnya saspata Wardi sana stana kesata Bekas tu soterin fakir Haten musuh maka selai Iji suyi Hansan mucah Dados kermaka Ciunan tujah Jiem kami somsrar maya moga Rupa mata Lorat regan Shanti bilang sगळ्यान भरल्या भीष्म सुरमनशा काळसां भरला ओ शांती बिरां सगळ्यान भरल्या शांतीच्या तुवरा ऐक प्रार्थना गैर माता दी आत्मी खाना जीवना तुझ्या जीव हवे संसार माया मोगा मागता ओढत रेगा रघुरासा तुका मिळून तुझे बरोबर बसून प्रार्थनासा तुका मिळून तुझे बरोबर जीवना बसून
उलसगिसो तो जीव दिवसो सरकाराचा वाटा कौसो जेसुए आळसान मुजा दादोस कर म्हाका जीवनांत तुज्या जियेव कावे संवसार माया मोगान कृपा मागता तुझी कुशीक सोम्या आवाज काल सता तुझी कुशीक काल सता तुझे सेवे सदा सोम्या तेरावता तुझे सेवे तेरावता अर्गा सोम्या तुका दिता सस्नाता तुमसो मोकरता अत्यांत्या सदा चालता आसान तुझ्या तुझी कुशीक सोम्या सावकाश काल सता तुझी कुशीक काल तुझे सेवेक सदा सोम्या तेरावता तुझे सेवेक हांव तेरावता जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळा बापा आम्ही घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लॉरेसाच्या काळजा बरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळी भावा भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्रांक उगड ताज्या गरजां पावोवंक आमचे हात पांय सुडसुडीत कर गरिबांचे आनी भक्तलांचे हक्क राखोवंक आमकां जागृत कर ह्या हक्का पासत कश्टां मरणां लेगून सोसूंक आमकां तयार कर ह्या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं मोगाच्या भाव भयणीनो आज ह्या मिसाचे अपुर्बायेचे देवाचे उतार आमकां दिल्ल्या दियकन ब्रदर अश्विन रेबेल्लोचो उपकार भोवडता देव बरें करूं म्हणटा आज सहा पेटवणी केल्या मानादीक बाप मेल्विन पिंटो आमच्या ह्या बेजिलिकांत ह्या फिरगजेन सहायक फिरगज याजाक जावन प्रस्तुत बोंदेल आमचे आपल्या मिसावांत वावर दिते आसा हांगासर आमच्या मोगान ते आयला ताचो आमी उपकार भोवडता आनी ताका बरें मागता तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या आमच्या बाजुलिकाच्या लितुर्जीक समितीक देव बरें करूं सर्गींच्या बापा ह्या पवित्र तळार विविध रितीन दान दिवच्या कुमोक दिवच्या पिरजेन दिवच्या मुर्दोम दिवच्या हर एकल्याचेर तुजे आशिर्वाद घाल मुर्दोम पिरजेन बरेफात तांच्या कुटुंबाची काणीक ती दिता आसतना ताची त्या सवां मेळिल्ल्या कार्गां दिता आसतना इराद्या खातीर दिता आसतना सर ताची त्या सवां आशिर्वादांनी भर जेवणाक वंतिगे रुपार तांणी दिवचें तें दान तुका बांदवो आनी ह्या बरेफा दीस पडतो ग्रास फावो कर ताणेल्ल्या भुकिल्ल्या लोकांची तूं बिरमत पावलय ह्या पवित्र तळार आसा केल्ल्या जेवणा मरिफात आमची कुडी आत्म्याची तान आनी भूक थांबय ह्या मरिफात आम्हा समेस्तांक बरें खाण बरें पिवान मेळा शंकर दीस पडतो ग्रास लाभा शंकर हे मागणी आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं नांवां पयल्यांनी मुखार येवचें आनी याजकाच्यो वाती घेवच्यो मुर्दोमो शाइना डिसोजा चर्च पी शाइना डिसोजा चर्च पी फ्लाविया डिसोजा आजेकार फ्लाविया डिसोजा आजेकार जेवणाच्या प्रायोजकत्वाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां अनिता डिसोजा इस्रायल अनिता डिसोजा इस्रायल नेल्सन मोनीस पांगळा नेल्सन मोनीस पांगळा विन्सेंट प्रकाश मेंडोन्सा मूडबेळे विन्सेंट प्रकाश मेंडोन्सा मूडबेळे सिरिल सल्डान एंड फॅमिली उडुपी सिरिल सल्डान एंड फॅमिली उडुपी अनिल डिमेलो मुंबई अनिल डिमेलो मुंबई लेट अश्विन आनी हेझेल मतायस हिच्या उडासाक कुटुंबांनी दिवचें मुदरंगडी लेट अश्विन आनी हेझेल मतायस मुदरंगडी विल्मा आल्विन डिसोजा आजेकार
विल्मा अल्विन डिसोजा अजेकर. नव्याचे गीत गाऊया. ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 342 आमच्या पुत्रुना वंदिता तुका प्रधान सेवका एका ताळ्यान भक्ती पोणी गावून गायना हसिता तुका मी भक्ता मोगाळा साच्या मोगान तू सगळोच करू ओळखताची तुवे सर्वांक सेवका एका ताळ्यान भक्ती पोणी गावून गायना हसिता तुका मी भक्ता मोगाळा. सान लोरेसाक मागणे ये जैते वनमातीरा सान लोरेसाक तरण्या प्रायस बावटा कते कटेन कसं जीव दिल्या आयक आमचे कलते मागणे वरत्या पातयेने आमी तुझे सरशीन आयल्या जीव बावार्थ थिरबस देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो खरो मोग आमकां सोडली आमच्या बेसांक सरी जावं निश्कळपण आमचे थंय परसड अशें कर आमच्या सरत्मेक आनी संवसारी वडिलां थंय खालतेपण आमी दाखयशें कर दुबळ्यांक धाकट्यांक पिडे शिडे आनी कश्टान वरांत आसलेल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावाशें कर अनबावडत्यांक आनी बावडटान शेळिल्ल्यांक सर्गींचो बुसवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर तुज्या बळादेक मसतीन देवाचे राज संवसारार विस्तारून दी आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर गरजांनी तूं आमकां पाव प्रत्येक जावं. मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दितात. काजराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासून बरी न्हीद पळवळ जाल्ल्या पासून BP कंट्रोल नॉर्मल आयिल्ल्या पासून 100 जाणां विविध उपकारा पासून अर्गां दितात. कॅन्सराचो रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या पासून सांत लोरेसाच्या मजतीन मागलो उपकार मेळोवंक दोळ्यांक दीस लाबोवंक बरी भलायकी मेळोवंक कॅन्सर पिडा पुगूण जावचे खातीर जायतीं जाणां बरी सैरीक मेळचे खातीर मागतात. माथ्याचे केस झडचे पासून मिसाक हजर जावचे पासून मागतात. सांत लोरेसाच्या मजतीन आस्तमाची पिडा गूण जावं स्टुडंट विजा 1 लाख मेळोवंक भुरग्यांक बरी भलायकी आनी मोत लाबोवंक टिचींग काम मेळोवंक पाठदूख गूण जावं टिचरीचें काम एप्रुवल जावं भुरग्यांचे देणे लाबोवंक कॅनडा आसच्या भावाचे उजवो आनी दावे पांयाक बोळ मेळोवंक गांठी आनी शिरांची दूख गूण जावंक भुरग्याची शुगर पिडा गूण जावं अलर्जी BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावं शेळ ताप कोंकली गूण जावं सांत लोरेसाच्या मजतीन कामाघरांत रावन सहकार मेळोवंक सुनिलान दिल्ले पयशे फाटीं दिवंक घरांत शांती समाधान मेळोवंक घराचें काम बऱ्या तरान पोंता पावोवंक एका तरणाट्यान ब्लॅकमेल करचे रावोवंक आनी मुखार ताणें ब्लॅकमेल करिनातले बरी जावंक बरी बूद आनी सस्तीकाय मेळोवंक वायट सवयो सोडूंक कृपा मेळोवंक वेरिकोस गूण जावंक कोर्टांतली केस फाटीं काडूंक बें पयस जावंक बिझनस बरें जावंक वायट सवयीतावन सुटका लाबोवंक काजर जाल्ल्याक बऱ्या तरान जावंक थायरॉयड पिडा गूण जावंक बरी सैरीक मेळोवंक लॉन पास जावंक उगडासाची सकत वाडोवंक राग मोसोर पयस जावंक वडीचे पयशे मेळोवंक कंत बेजाराय पयस वचोंक पॉयंट बऱ्या तरान जावंक
आळसाय पयस वचोंक धैर्य मेळोंक अवघडांतलें राखून व्हरूंक डेलिव्हरी बऱ्यान जावंक मागते आसात ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೋರಿಕೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನಹದ ಮೂಲಕ ಕರ್ತರದ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೋರಿಕೊಂಡು ಅವರ ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ आमचे सर गरजां बसोत आमच्या शरिराद्या बसोत कोणा बसोत आमी मागता त्या बसोत मागया ह्या सांत लॉरेन्साच्या बाजिलिकाच्या सर योजना बसोत आडकळे असले सगळे पयस सोंग फावती कुमोक लाभच्या बसोत आमी मागया ह्या तळार विविध रितीन आदार दिवच्या कुमोक दिवच्या सर्वांचेर देवाचो आशिर्वाद मेळोंक आमी मागया दया दाखय सोम्या दया दाखय तू क्रिस्ताच्या आत्म्या दया दाखय तू दया दाखय सोम्या दया दाखय तू भगवान लोरेसा आमा पसोत क्रिस्ताच्या आत्म्या दया दाखय तू शेकीम बावरत्या प्रमाणे बरी क्रिस्ती जिणेच्यो बगे मरण मरण सर्गार तुझे संगता ससना देवा होगळसूंचे भाग आमकां समेस्तांक फावो कर आमेन मळिल्ल्या उपकारा बसोत मागया मागलो उपकार मेळोंक मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दांड्यांक पडोवन दिव नाका पूण वायटांतलें आमकां नमान बरी कृपेन भरलेले समी देव तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आमचो देव फळचो क्रिस्ती जेजू खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनी सदांच भगवंत लोरेस मार्तिरा आमा पसोत विनंती कर क्रिस्ताच्या वसन्याक आमी पोवजावच्या खातीर प्रार्थुया ये सर पदवेधरा देवा भगवंत लोरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जैत वराशें तुवें केलें आमच्या अवगुणाची केंडां आमी पलवशें कर म्हूण लालन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सोम्याचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी सोम्या दयेन आयक मोजे मागणे आनी तुजी भोग तुजे सरशीन पावो स्वामी तुमचे सवे आसूं तुमचे सभे तुयां सर पदवेधरा ससनाच्या देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस कुडीनी वतून कश्टोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वाद करताय व्हडा मोगान सांबाळता या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल पातका शिक्षा जावन रेवडिल्ल्यांक सर बांदपाचें ते सुटका दी मोतीची कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर तुज्या अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सालोरेसाच्या प्रत्येक माजतेन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय या बाजिलिकांत तुज्या दैवीक सावस संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळां म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी अशें शांती जोडली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताच्या शिकोवण्यांनी देखी प्रकार सोलून तुजो मोग आनी बरेपण पासरची करी भक्तिवंत जावन जियोंक तुका महिमा दिवंक तांकां फावो कर ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं देवा तुजी सडवण आनी कृपा फावो जावं पातकाचें बक्षणें मेळोंक ह्या पवित्र तेलाच्या माखणे वरवीं पवित्र आत्म्याची कृपा लाभोंक पिडाशिडा गूण जावं आनी बरी भलायकी फावो जावं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन स्वाधिकृत्म्या पवित्रत्म्या वेगिस्तुं देवोनुये स्वाधिकृत्म्या दैविकृत्म्या
मुझे तेरा 웅크에 स्वाभिगत며 고비गत며 베기스도 대본하게 स्वाभिगत며 दैविगत며 मुझे तेरा 웅크에 अंतराची मोडा मुझेर मांडल्या कष्टांच्या आवरांत उभी येऊन थकला बरवोशा किरणातून उसवाड पाक सर्गी मंद्राक्षा बी वरून पावो स्वाधिगतज्ञ कोभिगतज्ञ 베기스도 대본에 स्वाधिगतज्ञ दैविगतज्ञ मुझे तेरा 웅크에 जेजूचो आशीर्वाद सान लोरेस अमरिफात मागून घेवया रेलिकाचो आशीर्वाद स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोमे रावो तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो तुमकां राखून व्हरूं तुमचे वयर तो रावो तुमकां आशीर्वाद दिवं आनी सर्पद्वेदार देव आनी बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे अनुग्रह ಸರೆ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಬಾಳನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸೇವೆಯ ಬಾಳನು ನಿವಾರಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸೇವೆಯ ಬಾಳನು ನಿವಾರಿಸಿ ಬಡತನ ಅರಸಿ ಸಿರಿತನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಾಳಿನ ಅರ್ಥವ ಸಾರಿದೆ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ
ಸಮಸ್ತವ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸೇವಕರ ಪ್ರೇಮವ ನೀವು ಬೆಳೆಸಿ ದ್ವೇಷವ ಮರೆಸಿ ಕ್ಷಮೆಯ ಕಲಿಸಿ ಶಾಂತಿಯ ದೂತರು ನೀವಾಗಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ Segi portanto apurbai suri kodo matir san lores podo somyak sada manvalo segi portanto apurbai suri kodo Mati salores kodo Sumya sedaman galo Nanandama salores sa Mogai mati santa Magon tundi Daivi kurpa Mogai salores sa Nama Saloresa Santa Magon tundi Baby Kupa Saloresa Pasan berlalu Apostol semua Jesus Turun tiaga pelaci basuh Martiran setul selalu Agamai pasan berlalu Apostol semua Jesus Turun tiago आपला जीवासो martiran sepuluh salo naman saloresa matun sangka matun tundi baby kupa saloresa Saloresa Mogal mati santa Agun tundi Baby kurpa Mogal saloresa
सुईकोलो माटी सांगलो रिसपोलो सोम्याक सदा मानवालो सोम्याच्या सगी वतांतो आबुरबाई सुईकोलो माटी सांगलो रिसपोलो सोम्या सदा मानवालो नमो नमो सालो रेसा मोगाळ माटी सांगता मागून तुझी दैवी कृपा मोगाळ सालो रेसा नमो नमो सालो रेसा मोगाळ माटी सांगता मागून तुझी दैवी कृपा मोगाळ सालो रेसा मोगाळ भूता सोवे अंगार मोरी आशीर्वाद जेसूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुझ्या दी तुझे आशीर्वाद भगवंत लोरेसा आम्हा पासत विनंती कर भगवंत कुर्सीचे कुर्वे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.